सगळ्या माया मोगाचे उपकार. काल सकाळी पाऊस पडटकर म्हाका दिशिल्लें सरान पावसाचें आमंत्रण केलें काय म्हणून चुकून वयल्यार आज ना आज पावसान काल हजेरी लावन आज कडकडीत वत आयलें आपल्याक बरें आसा. विशाळो आज अशोक सरालें नवें पुस्तक उजवाडा येता. ओपिनियन पोल हो गोंयच्या इतिहासांतलो एक गोंयच्या इतिहासांतली एक म्हत्वाची घडणूक आनी ह्या घडणुकेक लागून आमी ओपिनियन पोलाक जिवंत जाले म्हणून आज गोंय वेगळें उरलें ना जाल्यार महाराष्ट्र आपलो एक जिल्लो जावन आसलो. आनी जिल्लो म्हळ्यार कितें हें आमी जर सावंतवाडी अशें जर वाठार पळयले जाल्यार आमकां कल्पना येता कितले म्हालाशिल्ले वाठार आसा. हें पुस्तक बरोवपाक एक फांटूय आसा. जेन्ना शांबाब बरेकाराचें पुस्तक आयलें ओपिनियन पोलाचेर तें हस्तकाय प्रतिश्ठानान पब्लीश केलां. जे ओपिनियन पोलाचे चश्मदीर जवाब जे आशिल्ले तांणी आपल्या दोळ्यांनी ओपिनियन पोल पळयला त्या वेळाचें वातावरण पळयलां त्या लोकां कडल्यान लेखन जावचें असो एक सूर आयलो. कांय जाणांनी म्हळें ऑलरेडी बरयलां ताचेर आतां आनी परत कितें बरोवपाचें. पूण कांय जाणांचें मत अशें आशिल्लें की प्रत्येक जाण बरयता तो वेगळ्या एंगलान बरयता. प्रत्येकाची बरोवपाचो ह्या ओपिनियन पोला कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन वेगळो. शांबाबाच्या पुस्तकांत आयलां तें डॉक्युमेंटेशन जालां ओपिनियन पोलाचें. पूण त्या वेळार जें गोंयकारांनी भोगलें हांव भोगलें ताका कारण आसा. कारण भावा मदीं दुस्मानकाय जाल्या, शेजाऱ्या कडेन दुस्मानकाय जाल्या. कित्याक तर आमी गोंय वेगळें दवरचें म्हणून मागतात आनी ते लोक गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें ह्या मतान. हाची कारणां जायतीं आसात. तांचें मत कशें कित्याक आशिल्लें हाचे फाटलीं कारणां जायतीं आसात. त्या वेळार राजकीय जी फांकूय आशिल्ली ती ताका कारणीभूत आसा. कांय प्रमाणांत आमी निकतेच स्वतंत्र जाले आनी स्वतंत्र जावन रोखडोच जो ओपिनियन एक 5-6 वर्सांच्या काळान असो तो 4-5 वर्सां काळान असो ओपिनियन पोल आयिल्लो. सो आमी इतले मॅच्युअर्ड नाशिल्ले बाबा एक स्वतंत्र राज्य किंवा केंद्रशासीत प्रदेश युनियन टेरिटरी म्हळ्यार कितले पावर्स आसतात कितले आमकां फ्रिडम मेळटा आमी कितले स्वताचेर दुसऱ्याचेर अवलंबून नासतात हाची कल्पनाय घडी त्या वेळार लोकांक नाशिल्ली आनी ते पटोवन दिवपाची गरज आशिल्ली. त्या ओपिनियन पोलाक प्रत्येक मनशान प्रत्येक कोंकणी मनशान जी भुमिका पळत घडयल्या ती आपले परीन परिपूर्ण अशी आनी खूब धाडसाची अशी भुमिका घडयल्या. आनी ह्या खातीर ह्या घडणुकेचेर वेगवेगळ्या मनशां कडल्यान वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान लिखाण जावचें ह्या मताचो हांवूय आशिल्लो. अशोक सरान वचून म्हाका म्हळें आयलें पुस्तकाचें रेप्युटेशन जाता ना तुमगेलें पुस्तक आसतलें तें वेगळें आसतलें आनी कितले 10 जाणांनी वचून जरी बरयलें प्रत्येक लेखक खंयची घडणूक पळोवन जसो कादंबरीचो कथा वेगवेगळे तरेन बरोवपाक शकता तसोच ओपिनियन पोलाचेरय तो वेगवेगळे तरेन बरोवपाक शकता अशें म्हणून म्हाका. आनी तेन्ना मागीर अशोक सरान जें बरोवपाक सुरवात केली तें मुखार आनी पूर्ण जालें. आज आमचे मदीं ह्या ओपिनियन पोलाचे आय विटनेस हांव म्हणन अशें गोमानेस उदयबाब आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभल्या. तांचे बरोबर नारायणबाब मावजो ह्योय कितलेच खानालो लाविल्ल्यात. आज खूब थोडे लोक उरल्यात आमचे मदीं ज्यांनी ओपिनियन पोल स्वता पळयला. अशोक सगळे तातूंतले
आणि कोंकणीच्या वापरासाठी झोपून दिवपी अशें आमचे कडेन आनीक एक म्हालगडे आसा ते म्हळ्यार कमलाकर बाब म्हाळशी आयच्या सुवाळ्याचे मानीस. हांव अशोक सरा कडेन मागतां तांणी आमकां दोगांकय घेवन मातयेर येवचें. सगळ्यांनी ताळ्यांनी तांकां येवकार दिवचो. हें पुस्तक कंप्लीट करपाक सुरवात करून तें पूर्णत्वा मेरेन व्हरपाक अशोक सराक 6 वर्सां लागलीं. पुस्तक पूर्ण जावपाक 6 वर्सां कित्याक लागलीं हें कधी अशोक सर आपल्या अनुभवाक तुका धरून सांगतलो. सुवास दलाल हें नांव तुमी आयकलां आसतलें. केपेंच्या सुवास दलाल तांणी आपल्या जे अनुभव आयले ते अनुभव एकदा आमी बसयले सांगितले. म्हळ्यार नात्यांतली मनशां वचून आपल्याक चुकली आनी आपल्याक एक दीस लेट जालो येवपाक रातचो दोनावा पावपाक साडे 9 पावंदाक पावलो म्हणून दार घालें आनी आपल्या पडवेर न्हिदचो पडलो. अशी बसून औपचारिक म्हणजे अशी बसून परिस्थिती जायत्या जाणांची जाता त्या ह्या ओपिनियन पोला खातीर वावुरता. आज हांगा ह्या खबर ओपिनियन पोलाची ह्या पुस्तकाचें उक्तावण जाता आनी ज्यांनी ज्यांनी हें पुस्तक वाचलें तांणी आपलो ओपिनियन दिला आपलो की पुस्तक बरें जाला. वेगळे वेगळे आमकां ओपिनियन पोलाचेर वाचपाक मेळ्ळे अशे तरेचें ओपिनियन आयकुपाक मेळ्ळें. आमी कार्यावळीक सुरवात करया. कार्यावळीक सुरवात करतना सुरवेक आमी फुलांनी येवकार दिवया. हांव मागतां बाय दिप्ती हाचे कडेन तांणी आयच्या सुवाळ्याच्या मुखेल सोयरे भोवमानीस उदरबाब भेटले हांकां फुलांचो तुरो भेटोवन येवकार दिवचो. भोवमानीस अर्चनाबाई कामत हाचे कडेन मागतां तांणी आयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे कमलाकर बाब म्हाळशी हांकां फुलांचो तुरो भेटोवचो. बाय श्रुती हाचे कडेन मागतां तांणी तागेल्या मोगाळ पप्पाक फुलांचो तुरो भेटोवचो. फुलांनी येवकार जाल्लो आसा. मित्रांनो अशोक सरांनी आज मेरेन म्हाका दिसता 17 सुमार पुस्तकां उजवाडाक आयल्या. हें 18वें पुस्तक. म्हाका कितलीं वर्सां जाल्यां कितले वर्सां पयलीं म्हळ्यार 1964 वर्सा सावन अशोक सरान लेखनाक सुरवात केली. फाटलीं जवळ जवळ 57 वर्सां अशोक सर लेखन करतात. सुरवेक हांव एक दीस विचारलें तांकां तुमची लेखनाची सुरवात कशी. तर सर्वोदय हायस्कुलांत शिकयता आसतना गॅदरिंगा वेळार नाटकां जाय पडटालीं गॅदरिंगाक बसोवपा खातीर भुरग्यांक आनी थंयच्यान म्हाका सुरवात जाली. आनी मागीर आपल्याक प्रिंसिपलान सुचयलें तेन्नाचो म्हाका दिसता लाड सर प्रेमानंद बाब
प्रिन्सिपलाचे करना ताणी सुचयलें की पुस्तकां तूं छापून जाय आनी तेन्ना बांदेकार प्रिंटींग प्रेस हांगा जवळ जवळ ह्या वाठारांत वचलेली आज सुरेश येवपाचो सुरेशाक आपयलो पूण कांय कारणाक लागून ताका येवपाक मेळना ताजो बाबू बांदेकार म्हणटाले ताका आनी बाबू बांदेकारान सराक इतलें अभय दिलें की तूं पुस्तक छाप पुस्तक हाड पुस्तक छापून व्हर आनी तुका जाय तेन्ना पयशे आनी त्या काळार तें आयचे भशेन ऑफसेट बीन आसताली ती कोंकण्याचेर पुस्तकां आसताली आनी त्या पुस्तकाचो खर्चूय बरोच आसतालो आनी सर मागीर ते इल्ले इल्ले पुस्तकांचे पयशे पावयतालो यादी सरान आपल्या पुस्तकांनी बरयल्यात ती जी टॅग ही तांची एक ऑटोबायोग्राफिकल पुस्तक आनी कोंकणी चळवळीचेर तांचें एक पुस्तक आयलां बरें हें एक खाशेलें पुस्तक तांचें आयलां जें संशोधनात्मक पुस्तकां म्हणून बरें आनी उबत ही दोन पुस्तकां तांणी थोडोसो अभ्यास करून बरें ह्या गांवाचेर अभ्यास करून हें पुस्तक बरयलां म्हाका अशोक सराचें खूब कौतूक दिसता कारण एक विविधांगी लेखक ताणें एकांकी बरयल्यो ताणें नाटकां बरयलीं ताणें कविता बरयली ताणें कथा बरयल्यो ताणें कादंबरी बरयली आपजीण बरयली आनी आज ओपिनियन पोलाचेर तांचें एक तटस्थ रावन आपणें ओपिनियन पोल जो पळयलो तो तशा तसो नॅरेट करपासाठी पुस्तक हें पुस्तक आज तांचे मुखार येता हांव अशोक सरान सांगचे पयलीं तुमकां सांगता अजुनूय तांचे तकलेंत एक 3 ते 4 कादंबरीची विचार आसा ती ते बरोवपाक सोदतात आनी ती बरी ह्या मुखावयल्या 1-2 वर्सां तुमचे भेटेक तातूंत भितर आतां कादंबरीची विचार म्हणटना जें गोंयांत आमकां इन्क्विजिशन जें भोगचें पडलें जी बाटाबाटी भोगची पडली त्या काळांतलो म्हाळपय धरून म्हाळपय हे त्या वेळार खूब मोठे प्रस्न आशिल्ले आनी ताजो जी पोर्तुगेजान गोंयांत आपोवपाक घातल्यान तो कारणीभूत आशिल्लो असो ताचेर आरोप जाता तो घडयेक खरो नासुंये पूण म्हाळपयची खीण आनी तागेलो सगळो भाव हाचेर कितें आपल्याक कशें मेळटलें ह्या सोदांत अशोक सर फाटलीं 2-3 वर्सां सावन ह्या सोदांत आसा घडये जर तें सगळें मेळ्ळें जाल्यार म्हाळपयचेर एक आमकां बरी कादंबरी आमकां वाचपाक मेळटली खबर ओपिनियन पोलाची ह्या पुस्तकाच्या उक्तावणाचो वेळ लागीं आयला हांव मागतां आयच्या मानेस्ता कडेन भोवमानेस्त सिद्धराव भेंब्रे कमलाकरराव म्हाळची आनी अशोक सर हांणी ह्या पुस्तकाचें उक्तावण करचें फाटलें पुस्तक आनी ह्या पुस्तक हातूंत मदीं थोडो काळ गेलो आनीक मदीं कोवीड आनी हें सगळें जाल्ल्यान ह्या पुस्तकाक थोडेशें लांब वेळ पडलो आतां नवो वेरियंट आयला आनी म्हाका भंय जालो आनी त्या वेरियंटांतल्यान आमी आमकां मुखार व्हरचें पडटलें कारण थोडे प्रोग्राम आमकां पोस्टपोन करचे पडटात जे मुखार जावपा आशिल्ले ते पूण बरें नशिबान म्हणया तो वेरियंट उजून आमकां तितलो लागलो ना आनीक घडये बरो लागतो अशें देवा कडेन मागया सगळे आमची जे कार्यावळी आसा आनी आमची जी टीम आसा ती फाटल्या तेंपार खूब विस्कळीत जाल्ली तशी आमी परती आमच्या वाट्यान येवपाक नाका अशें मागया
गोंयच्या सुवाळ्याचे मानाचे सोयरे हो मनीस खंडाकर बाब मानशी हरशीं काणकोणचो वाठार हो पयलीं आमी म्हणटाले की थंय मराठी वटेन लोक खूब आशिल्लो. तरी भौगोलीक हाका लागून आसूं येता किंवा आनी कितें राजकीय कारणाक लागून आसूं येता, पूण म्हापशी बाबा सारके लोक जेन्ना थंय वावुरले तांणी लोकां मदीं भोवन मतपरिवर्तन केलें. लोकांक समजायलें की आमकां कोंकणी कित्याक म्हत्वाची आनी कोंकणी भास ही आमी जितली राखून दवरतले, जितली सांबाळून दवरतले, तितली आमची आयडेंटिटी उरतली गोंयकार. ह्या तरेची विचारसरणी लोकां मेरेन पावयली आनी आज काणकोणचो वाठार हो कोंकणी चळवळीचो एक म्हत्वाचो भाग जाला. एका तेंपार कुडचडे हो पाणेपीट आशिल्लो कोंकणीचो आनी म्हाका याद जाता की ते वेळार आमी कुडचड्याक ह्या घरान खुबश्यो मिटिंग्यो जाताल्यो. तातूंत रजनीबाई जयंतीबाई आमचो आस्पाव आसतालो, आशिश मंडळी आमची टीम ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसतालो आनी तेन्ना आमी जायते मुवमेंट जायते चळवळी जिवंत केल्या. आज काणकोण वाठारांत आमकां खुबशे लेखक मेळ्ळ्यात, बरे बरे लेखक मेळ्ळ्यात, बरे विचारवंत मेळ्ळ्यात, एज्युकेशन डिपार्टमेंटांत बरे लोक मेळ्ळ्यात आनी म्हापशी बाब हे तातूंतलो एक. म्हापशी बाब स्वता एक लोक कलाकार. आय एम एक्सपेक्टिंग म्हणजे अपेक्षा की म्हापशी बाबान काणकोणच्या लोककलेचेर एक लेखन करचें आनी पुस्तक ताजें रोखडेंच पुस्तक उजवाडाक येवचें. म्हापशी बाब स्वता एक प्रकाशक. पूण तरी आसतना दुसरी आडमेळ आसली जाल्यार आय एम देर. एक प्रकाशक दुसरे प्रकाशकाक सांगता की आय एम देर. पूण ही पुस्तकां ही हे जे आमचे दायज आसा, जी आमची परंपरा आसा, तें पुस्तक रुपान उरप खूब म्हत्वाचें. कारण जशी पिळगी बदलता तशें आमच्या इतिहासाचें, आमच्या परंपरेचें किंवा संस्कृतीचें जर डॉक्युमेंटेशन आमचे कडेन नासत जाल्यार ती पिळगी त्या विसरत मुखार वता. ओपिनियन पोलाचेर तशें न्हय. ओपिनियन पोलाचेर जर आमचे कडेन लेखन पुस्तकां जर नासलीं जाल्यार घडये लोकांक मुखावेल्या 15-20 वर्सां नंतर भुरग्यांक कोण नव्या पिळगेक दिसतलें की अशें कांय घडून ना. गोंय म्हणटा तें गुजरात 1947 भारत स्वतंत्र जालो, ताचे बरोबर गोंय स्वतंत्र जालें अशें वचून दिसूं येता. पूण हें जर तुवें करतलो जाल्यार आमचे कडेन ह्या विशयार पुस्तकां जाय आनी तशेंच म्हापशी बाबा सारक्या कडल्यान लोकसंस्कृती आनी लोक आमचे सगळें दायज आसा ताचेरूय लेखन घेवपाक जाय. हांव मागता म्हापशी बाबा कडेन ह्या समयार ताणें आपली गोड केली. सगळ्यांक नमस्कार आणि कॉलेजीत स्वागत. खबर कोंकणी बोलायची हे सगळ्याक लोकांकून सुवाळे आमचे तुझे आशिल्ले शिक्षण तशें पूण गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण धरून आशिल्ली कोंकणी. ह्या कोंकणी खातीर ज्यो ज्यो घटना घडल्यात त्या सगळे घटनांचेर फक्त वावुरपी इतिहासीक हरकती प्रत्यक्ष साक्षीदार अशा प्रकाशक म्हणजे मनीश बाब, मुखार आशिल्ले सगळे साहित्यीक साहित्यीक समीक्षक, समाज वावुरपी अर्चनाबाई आनी घरची सगळ्यांक माझ्या मोगाचो आसता. खेरीत पुस्तक अशें मेळ्ळां आनी खेरीत वाचून जाता. हेच फावटीक हांगा पावता घरा कडेन न्ही आनी बरें दिसलें.
कमी म्हाका येतून त्याला सांगू स्पष्ट गरजेची जाता की वस्तरेचो कार्यक्रम गर्दी खूप आसा असं काय असताना ज्या जाग्यार गर्दी असतात सगळे अशी हालत जाता खूपच दिसता बरे लोक आयकपी लोक विचारवंत वाचपी बरोवपी आणि गोंयचो विचार करपी देश बाबान जे कितें म्हज्या समाजान सांगलां ताका हांव नमस्कार दिता आनी सांगपाक तशें की कोविडाची निमित्त आशिल्ली पूण सादारणपणान एक 10 पुस्तकाचें काम आमचें चालू आसा आनी तातूंत काणकोणची लोकवेदी बी आसा आनी लोकवेदा संबंदान हांव कितें करता जयंती बायची खबर आसा तर तें पुस्तक येतलें आनी जेन्ना गरज पडटली तेन्ना म्हाका ताणें हाजे पयलीं सांगलां गोंयची प्रकाशक नाटी केळवणी वापरली हाजें उदाहरण कारण आमकां बिजनेस हो ना बिजनेस आनी पयसो हो वेव्हार ना आनी ताका लागून खरें खबर म्हळ्यार केळी बाबा कोणा सांगताले की प्रकाशक आसपाक जाय वाचक आसपाक जाय तो वेगळोच विशय आज उलोवपाचो विशय न्ही पूण म्हाका केळी पुस्तक करता आनी तो वाचपाक एक मजा येयली पुस्तक वाचपाक मजा येयली समजून घेवपाक आनी ते फाटले सगळे इतिहास जाणीव जालो आनी तशें पळय घडलां की पंडीत नेहरू पयलीं आयले तेन्ना आपूण पळोवपाक गेलो म्हणून म्हजें तशेंच म्हज्या शिक्षकान विनायक आमचे तेन्ना ताणें आमकां हाजे कडेन आमची आज मैदान पासून आमकां खंय मडगांवां मडगांवां आनी तेन्ना हांवें पयल्याच फावटी भाऊ काकोडकराक हिंदींत बातम्या आयकल्यो भाऊ काकोडकर त्या वेळार नेहरूची गाणी सामकी लागीं मागीर सुमार गेला तेच तशें ताणें तांचें स्वागत केलें आनी नेहरू बरोबर इंदिरा जी आशिल्ली ती हांव पळयली तांच्या आयकुपाक एक भाग म्हणून आयलो तांच्यो पळय गजाल सांगली सगळ्यो त्यो म्हाका खूब आवडल्यो म्हणजे वट्ट एक 25 लेखां मदीं ही सगळी पुस्तकां आसात आनी वेगळी कितें आसा की आनी ताणें आधारावर पळय घेतला त्या संबंदान म्हाका सांगताले आधारावर भितर पयलीं आसता धर्म आसता आनी 2 प्रखंडांचेर आसा ताचेर हांव उलयतलो एक म्हळ्यार राष्ट्रमताक विसरून पावना वा राष्ट्रमतान कितें काम केलें त्या संबंदान आनी एक तेंचे कडेन हें आसा तें अतिशय म्हत्वाचें सांगपाक जाय म्हाका फादर ऑफ ओपिनियन पोल फादर ऑफ ओपिनियन पोलाचेर कशो बाबान जे पद्दती केलेलो आसा ते खरें मुद्दाम वाचच्या भितर ह्या पुस्तक वाचचे भितर कितें आसा की तर्कनिश्ठ पद्दतीन कशें करूं येता होळी जावन येतालो फादर ऑफ ओपिनियन पोल होळी जावन येतालो बांदोडकर धरून वेळा धरून सगळे हे ओपिनियन पोलाचे फादर येताले अशी तर्कनिश्ठ पद्दतीचें लेखन आसा तें आमकां तें म्हाका आवडटा एक हें सांगचे पयलीं हांव मातसो मदीं असोच खंय वचून येतो एक अंक आमकां आयतार म्हाका उदय बाबाच्या 60व्या वर्सा निमतान जें आमकां हायमावतान सगळ्या गोंयकारांचे वतीन बरयलां तें मातशें उदय बाबाचें तातूंत घालता आनी म्हाका खात्री आसा की उदय बाबा सुद्दां की म्हाळशीबाब सगळें उलोवन गेला आपूण तितून अशें म्हणचो ना म्हाका खात्री आसा कारण कोणीय कितल्या करून गेले तरी उदय बाबाचो एक वेगळो विशय आसता आनी ती मांडणी वेगळी आसता आनी ती आयकुपाक तुमी आज वचून खबर आसा पूण त्या वेळार साक्षात म्हाका काय म्हणटा अशी कोणीय तुजो विश्वास करता उदय बाबान जायत्या प्रकारे घडणूक घेतली आनी अनेक गजाली तो ताका जवळ मुंबय शिक्षणामध्ये आता म्हणजे काम आणि लोक गोंय मुक्त जाली म्हणटा पहिली घोशणा केली ती उदय गंगे साहित्याच्या निमित्त साबार गोष्टी कोंकणीच्या मान्यतेची चौकशी घेवपाक आशिल्लो तेन्ना उदय बाब आपल्या समाजा वांगडा केली एखादो विचार वाडयतो गादी बेटी घेवन कोंकणीक मात्र मांडटालो साहित्याच्या जरी कोंकणीक मान्यता केली तेन्ना तो एक कवितेची वाट एक हायक बशिल्लो कोंकणी
कोकणी राजभाषेचा पाठ म्हणजे आमदार यांना विधानसभेत हजेरी असतो. संविधानाच्या आठवड्यामध्ये कोकणीचा आस्था विरोधात विरोधी करून घरावया उदयबाबू स्वागत विधेयक पास झाले तर ऐतिहासिक पुन्हा उदयबाबू संसदेचे गैरहजर बसून खासा आपल्याला करावी की गडूळ पडेल विमानवाद अतिशय महत्त्वाची बरे असतो. कोकणीच्या प्रत्येक विद्यार्थी देशच्या तुगावा आमचा तुझो दुस्वास दिसतो. तरी खबर इतके बरे काम त्याला दुस्वास केला आणि तो अशोक त्याच्या घडीला मागे सुद्धा की उद्याच्या विकासाची उद्योग आधारावर असतात तो ब्रह्मास्त्र आणि राष्ट्रमत असतो. आमच्या कर्नाटक उद्या मागा मुद्दा अशा बरेच देश असतात की गोय गोंयकारपण एक गोयची संस्कृती आणि विद्या आज आमच्याकडे घेतात तातूंत भितर चंद्रकांत केळी आणि ते काम केलं ताका तोड ना राष्ट्रमताचो वाव केलो कोंकणी खातीर मराठी शिक्षक घेऊन ते काम करप अण्णा फणसे शिक्षक घेऊन ते काम करप आणि अण्णा फणसे मग तुम्ही करतात ते बरेच काम करतात आणि हर्षितराव नागवेकरांचे सप्तर्षी मिळाला ज्या विज्ञानापैकी काय करतात पण मोजकिल्ले धरून बाकीचे साळुंकर धरून सगळे 7 विज्ञानांनी नवप्रबंध प्रकाशन काढून ते सुरू केले आणि वसंत कार्य हे पहिले संपादक सोडले जाईल मागील पुराय संपादक जे असतात ते चंद्रकांत बागपिणी यांनी केला आणि चंद्रकांत बागपिणींनी त्यांना मुंबईत असलेल्या आकाशवाणीचे मुंबईचा स्टाफ आहे उदयबाबत गोळ्या काढलो आणि त्यांनी ब्रह्मास्त्र सोडले त्या ब्रह्मास्त्राकडून राष्ट्रमत वाचता पाहिजे आणि राष्ट्रमतांनी इतकी मोठी कामगिरी केली आहे या आमची समजुती घेऊन गरज होती. जी पुस्तकं आहे या पहिली आपण त्याने आधारावर घेतलं श्यामबाबू वेडेकरांचं पुस्तक आपण पुस्तकातून ना त्यातून उल्लेख ना विषय असतो. मागे हल्लीच संजूभाऊ वेडेकरांनी त्या संबंधाने पुस्तक लिहिलं म्हणजे कोकणी फाटी ओळून प्रयत्न पुस्तकांनी आपण त्याचे चर्चा केल्याने ते काढण्याचा सुट्टी होता त्याचा पण काय ते पुस्तक येते प्रश्न असाच नाही की ती काय कधी वाचतात सुंदर योगात त्याच्याकडे ज्यांका गोय कशें मुक्त जालें हें समजून घेवपाक आसा आनी खबर पाहिजे खबर कोणी बोलपाची सुरवाती करून सगळ्यो आधार गोमंतक घेवन लिबरेशन पार्टी मेरेन सगळ्यो आनी कृष्णबागांची पुण्याची संघटना सोडून धरून ह्यो सगळ्यो गजाली भितर आयिल्ल्यो आसात. पयलीं नेहरू गोंयांत आयले त्या नंतर कितें जालें त्या संबंदान घडिल्लें आसा आनी अशी गरज प्रकरणी आसा तातूंत भितर संबंधीची व्यक्तिमत्व आसा ह्या कोंकणी कोळाकडी की भाऊसाहेब बांदोडकर होईल बाकी खबर तर खूप पयलींची आसा उदय आपण सांगलें कशे पद्दतीन बांदोडकरान तांकां उदयाबाग आनी चंद्रकांत बागपिणी घरांतल्यान आपोवन घालो चर्चा जाली आनी मागीर ते जेवण घेवण जाली आनी कसो बदल भाऊसाहेबाक तयार केलो ते गमती सांगलो म्हाका दिसता की कोंकणी कोळाची निमाणी आनी तातूंत एक आदोगशी आसा ती खूब गरजेची म्हाका दिसता कित्याक की जर तुमकां भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जाय आसत जाल्यार तुमी सगळ्यांनी पानावरची मत दिवंक पडटली. खूब बरी गजाल ती आनी तो बदल जालो. म्हाका खबर आसा याद आसा की आमी जेन्ना मतदार नाशिल्ले तेन्ना 21 वर्सां जावपाक नाशिल्ले आमी बेश्टे भोंवताले येवटे आसताले आयकत आसताले तेन्ना ते पुलीस बाबान ती खबर सांगला बहुजन समाज कसो आनी आड आशिल्लो कारण तो पयलींचे परिणाम आशिल्लो पयलींचे गैरसमज आशिल्लो आनी तो पातळी आशिल्लो आनी आमकां महाराष्ट्र महाराष्ट्र माझे विस्तार वाटले नाही कारण मराठी शाळा आशिल्ल्यो पुणे बोर्ड आशिल्ले मागीर मुंबय युनिवर्सिटी जाली महाराष्ट्राकडे संबंध आशिल्लो पूण हो एक विचार नवो गोंय हे वेगळें आसपाक जाय हो एक विचार आनी आज तुम्ही म्हणजे सांगता काय आशिल्लो ताणें म्हणलें की केन्नाय तरी जे आणि आज जे संबंध राजकारण आसात जे मुख्यमंत्री जाले ते सगळी त्या वेळार
ओपिनियन कोणाच्या विरोधात मेजॉरिटी आणि तेच ते पावले सगळे ओके सत्य सत्य आणि 35% त्यांची पार्टी आहे मेजॉरिटी कारण ती 100% लोकशाही तर कसं करतात तुमच्या पहिल्या आणि महाराष्ट्र की पुस्तक तुम्ही कवर पडेल ही मदत आज तुमचं बरोबर पाहिजे ना ही मदत आम्ही पाहिजे आणि ती घडी मारून भितर घालपाची आणि मजा सांगायचे की मेदार मारून लोक मेदारे मत मारतात मेदार शिस्त मारतात अशा पद्धतीने मतं वाईट जातात आणि मतपेट असतात ते मेजर जातात 8-8 आणि कवर मताच्या संगीतात तुम्हाला एक पान आणि फुलासारखं वेगळे ना आज पान आणि फुल एक कारण माझं जगात तो वेगळे फुलाचं असतो फुलवेगळी लागत असतो समजा बरी चित्रकरी आहे पण काय मागतात आणि म्हणून एक संगीतमध्ये की आज पान आणि फुल सगळी एक असतात होय संगीत किंवा बाकीची फोटोची मिक्सिंग आणि मग आणि एक झालं पहिल्याच बाबी गाव एक स्वरूपे जे पुस्तक टाकतात म्हणून कायचे निधी करतात एक बरी करतात बरी बरी शुभसूचक अशा करतात त्याच्यासाठी आज आमचा बरी कंपोजिटर मेळना कोकणी आणि आज आमचं बरेचशी काम कोकणीचे हे आठवडे शिकत आठवडे कोकणीची मराठीमध्ये करतात आणि कंपोज केल्यापर्यंत कंपोज केली फक्त आणि एक तुम्ही खूप काम केला हांव खबर ओपिनियन कोणाची सांगता होती म्हाका एक आवडली की म्हजी जगनाला ध्वजा गेलेली पुस्तक जगनाला ध्वजा म्हणजे कोणाचा आणि उद्या बाबा त्याची प्रस्तावना केली आणि खूप तातूंत म्हटले की चरित्राचो खणी मागूया म्हणून जेव्हा शक्ती घालतात दुसरे काम करतात कामातल्या येवंक जाय आणि म्हाका सुचरपणी दिसता आणि हांव तो प्रयोग करतलो की ह्या व्यक्तिमत्वाची जी व्यक्तिमत्व भितर आसत त्या व्यक्तिमत्वाच्यो काणी न्हू वेगळी पद्दती काय पळयतात म्हाका सुद्दां उद्या काय गजाल नव्यो खूब सुंदर आसतल्यो एज्युकेशनाक म्हणजे शिक्षणीक प्रवासाचो म्हणून थोडी कितें काणी सांगता येता म्हणटा कोंकणी भाशा मंडळाचा उपयोग घेवपा येता वा तो मराठी बरोवन सुद्दां आमच्यानी तारीखची कथा माहिती येता त्या दृश्टी म्हाका तो प्रयोग करून पळोवपाक जाय ह्या लोकांची जीवन थोडे भितर वेगळी पद्दतीन कशें सांगूं येता एक सादारण हायस्कुलांत भुरगो वा हायर सेकंडरी भुरगो तो सांगूं शकता कारण आमी बरयतात सगळे इवन म्हाका कथा समज आसता तें दिसता की आमची कथा काय आसा ती महाराष्ट्र कशी जाता कथा बरयतो आनी कथाकथन करता आणि कथाकथन पयशे जावन कितें जावन करता आमी खूब वेळ बरय नागेश्वरान रोहितच चुकलेली पळय आनी तातूंत भितर प्रयोग जातालो रमेश बाबाचो कविता वाचतालो नुस्तें बारीक मस्ती अशें कितें अशें तें आमच्यांनी करपा येता आनी म्हणून म्हाका दिसता की आमी चिंतन करतलो कोणाक शक्य आसता ह्या चरित्र ही व्हडली चरित्र आसना त्याची काणी सांगूं येता आणि तुम्ही पुस्तकां बरोवपाक जाता आसात म्हणटा तुमचे एक एक चरित्र धाकटे आसा ताजेर एक एक चरित्र बरोवपाक तुज्या बाकीचे दीस येवपाची गरज आसा तेणी बाबाची येवपाची गरज आसा आमी बाकीचे पळयता पळय चरित्रां राजकारणी आसा जाल्यार तो आपले कोणाक तरी सांगून पुस्तक काडटा तुमी आमचे फुडें येवपाची गरज आसा हांव बरें पुस्तकाचेर उलयता आसतना हांवें सुचोवन करपाक सोदलो की ही कथाकथन जावची ह्या पुस्तकाचें वाचन जावचें आनी जितलीं पुस्तकां कोंकणीन कळटा आनी कोंकणी चळवळी संबंद आयल्यात ती पुस्तकां हायस्कुलांत हायर सेकंडरी वा भुरग्यांक पावलेत काय ना ताची जबाबदारी आमकां आसता पावोवपाची आनी ती घेवपाची सरकार घेतलो आनी तो स्कूल घेतलें हाजेर आमी विश्वास दवरतलीं त्याच खातीर की तशें जर जालें जाल्यार हांव म्हणटा की आमचो राष्ट्रपत बंद पडनाशिल्लो सुनापरांत बंद पडनाशिल्लो आमी जर सगळीं वाचतालीं जाल्यार म्हणून म्हाका दिसता की ही पुस्तकां ह्या पुस्तकांची चर्चा जावपाक जाय हाजेर शिक्षकांचे सभेत
पालकांची सगळी सगळी एकट्याची जावपाची गरज आसा ती जावचीच म्हणून दिसता हांव बरी दिसता आनीक उद्या हातूंत जाय उद्या बाबा बरी आरोग्य बघता कारण कोणी कितें म्हणून ताणें कितें करूं पूण आज उदय बाब म्हणजे ताका पर्याय ना अल्टरनेट ना हें आमकां सगळ्यांक पटलां आनी जे उद्या बाबा समजा खंय भारतीय भाशा सुरक्षा मंच म्हणून आनी खंय खंय म्हणून म्हणटात आमी आसात आमी भारतीय भाशा सुरक्षा मंच उद्या बाब आस म्हूण आसात मागीर कोणी म्हणटा उद्या बाबाची घेवन उद्या बाबाची नेतृत्व आमकां जाय आनी म्हणून उद्या बाबा आरोग्य मंत्रालय कशी बाबा सुविधा घेवपाचें दिसता आरोग्य मंत्रालय सगळ्यांक घेवंक बरें देव बरें करूं मातसो मोठे बाब हें नांव घेतनाच आख्खी कोंकणी चळवळ आमच्या मुखार उबी जाता गोंयचें स्वतंत्र अस्तित्व धरून तें आज मेरेन जें ह्या राज्यांत मेळयलें कोंकणीन मेळयलें आनी आज जो समाज कोंकणी खातीर आपल्या पांयार उबो जाला समाजांतले कितलेशे घटक आज कोंकणी खातीर तांकां जॉब मेळ्ळा हे सगळे श्रेय ज्या चळवळीक वतात त्या चळवळीक एक मालगडे म्हळ्यार उदय बाब भेंब्रे इश्टानो हांव उदय बाबाक कोंकणीचें दैवत म्हणटा जसो आमकां आमचो कुळदेव आसता आमकां आमचो रामदेव आसता पुरूश आसता तशें कोंकणी चळवळीचें दैवत म्हणटात तें उदय बाब तातूंत आनी दुमत ना आनी गोंया खातीर गोंयच्या आयडेंटिटी खातीर गोंय स्वतंत्र उरचें गोंय आपल्या पांयार उबें जावचें ह्या खातीर जे जे लढे आमी दिले त्या प्रत्येक लढ्याक उदय बाबांचो उत्स्फूर्त तेंको आशिल्लो पेणी बाब म्हाका केन्नाय म्हणटाले सुरवातेक म्हळ्यार तांचें आरोग्य बरें आसतना कुळागराच्या संपादना खातीर केन्नाय हांव तांचे बरोबर बसतालो गोंयकारांनी एक करपाक जाय गोंयकारांनी आपल्यो जमनी भायल्या लोकांक विकपाक जायना जमनी सांबाळ्ळ्यो जाल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी उरतली गोंयकारांची वळख उरतली आनी हें सामकें खरें पयशांक लागून आज गोंयकारांनी जमनी जेन्ना भायल्यांक विकल्यो तेन्ना भायले सगळे नॉर्थ इंडियन लोक किंवा आनी खंयचे लोक हे सगळे हांगा सेटल जाले कारण गोंय सगळ्यांक बरें दिसता हो बांगराळो प्रदेश हो बांगराळो प्रदेश म्हणटात तेन्ना तातूंत कसली जटिलताय ना हांव स्वता जेन्ना बँकेक काम करता तेन्ना म्हाका जे स्टाफ येता म्हजे बरोबर काम करपी ते गोंयाक भंय करपाक येतात ते म्हणटा मरे इधर ही फ्लैट लूंगा इधर ही सेटल हो जाऊंगा अरे यार इससे बढ़िया इलाका ही नहीं है भारत में इतना क्यों का इतको मोल तांकां गोंयचेर दिसता कित्याक गोंय हें कितलें सुंदर आनी तें सांबाळून दवरपाची जबाबदारी आमची पूण जर वेव्हार आयलो थंय बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आयल्यो तातूंत आमी प्राधान्य कोणाक दितात हाचेर खुबशें अवलंबून उरता आमच्या पयलींच्या पिळग्यांनी आपल्या आयुश्यांतल्या म्हत्वाच्या काळाचो त्याग करून आयुश्य आपलें झरोवन आपल्या दीग सगळें झरोवन हें गोंय आमकां आज मेरेन सांबाळून दिलें आमच्या पिळगेन तें सांबाळपाचें फुडले पिळगे मेरेन व्हरपाचें पूण फाटल्यान वळून पळयतना किंवा आयची जी परिस्थिती आसा ती सगळी पळयतना खंय तरी एक खेद जाता एक खंत जाता की हें अशें उरतलें काय फुडाराक हो सगळो विचार फाटलीं 30-40 वर्सां 50 वर्सां पयलीं ज्या लोकांनी केलो त्या लोकां मदले उदय बाब हांव मातसो मुखार वचून अशें म्हणन की शनय गोंयबाबा फाटोफाट जर कोंकणी खातीर गोंयचे खातीर
महान कार्य जर कोणी केलं असत जाल्यार तो उदयबाबा केला आणि आता निश्चित कार्य करता उदयबाब म्हणटले आपण केला आपण काय करू ना ते असा आपण त्याला सपोर्ट केला हे उदयबाबाचे वर्तन उदयबाब स्वतः केन्ना सांगना आपण कितें ऑर्डर त्या केलं कोण जे केला ते आम्ही नकारपाक शकना ओपिनियन पोलाचे एक साक्षीदार म्हणून आज आमकां उदयबाबाचे विचार आयकपाक मेळटले ह्या पुस्तकाच्या निमित्तान आनी आयच्या ह्या सुवाळ्याच्या निमित्तान हांव मागता उदयबाबा कडेन तांणी ह्या समयार आमकां दोन शब्द सांगले या सुवाळ्याचे मानाचे सोडले बोमानेस कर्नाटक बाबाजी मान्य साहित्य मूर्ती बोमानेस अशोक कामत प्रकाशक संजना पब्लिकेशनचे बोमानेस दिनेश कामत बोमानेस अर्चना माय कामत आणि अशोक बाबाची सगळी घरची मानेस भयणीनो भावानो नमस्कार आज पहिली अशोक बाब कामत हांकां तांचो वाडदिवस म्हणून आणि दर साहित्यिकान आपल्या दर वाडदिवसाचें पुस्तक काडटलोच असो जर नेम केलो कितली पुस्तकां वाडटलीं हाची कल्पना आमच्या फुडें येता दुसरी परबी हे नवे पुस्तकां खातीर अशोक बाबा आनी प्रकाशक संजना पब्लिकेशनचे दिनेश कामत पुस्तक प्रकाशन करतना म्हाका कळटा आमी चूक करतात काय बरोबर करतात म्हणून पूण मोन्यांनीच अशें पुस्तक दाखयतात म्हाका नदरेन तें पावना म्हणून अशोक बाब कामत हांचें खबर ओपिनियन पोलाची हें पुस्तक उजवाडाक आयलें अशें हांव मोठे खोशेन जाहीर करतां अशोक बाब कामत मुखेलपणान सर्जनशील साहित्यीक नाटकां कादंबरी एकांकी कथा बरयतात आसतल्यो अशोक बाबान हे सगळें सर्जनशील साहित्य पूण म्हजे मतेन ह्या सर्जनशील साहित्याच्या अंगात एक इतिहासकार भेटिल्लो आसा अशें घडटा तशें ना खूब थोडे मनीस आसतात जे फिक्शन बरयतात आनी फिक्शना बरोबर नॉन फिक्शन बरयतात आसतात ना अशें न्ही पूण सर्जनशील साहित्य रचपी मनीस भोव करून इतिहासान हात घालूंक आसता कारण थंय वेळ खूब वता थंय सोद करचो पडटा थंय अभ्यास करचो पडटा विसर्गती आसत जाल्यार खरें कितें सोदून काडचें पडटा आनी बरोवपाक वेळ लागता ताजे परस चड वेळ ह्या अभ्यासाक लागता हें सर्जनशील साहित्याच्या संबंधान घडटा म्हजे कडेन ते कविता ती कविता हांव बरयत रावता खंय बसीन बशिल्ले कडेन टॅक्सीत बशिल्ले कडेन घरा कडेन बशिल्ले कडेन आनी मागीर थोडेशे वेळा भितर केन्नाय बरोवप दुसरें साहित्य अशेंच तरेन भोळत वता आनी मागीर मनीस केन्नाय तरी तें बरोवन काडपाचो वेळ तोच पूण हे तरेचें साहित्य बरयतना मनशाक इतिहासाचो अभ्यास करून दवरचो म्हणून हांव म्हणटा की ह्या साहित्यिकाच्या अंगात एक इतिहासकार भेटिल्लो आसा आनी तो फकत त्या एका पुस्तका खातीर न्हय तांची आपजीण चळवळीची जीण मडकय आनी ही पुस्तकां म्हळ्यार इतिहास दुसरें कांय न्ही ह्या पुस्तकाची खबर ही कथा किंवा कादंबरी न्ही हो इतिहास आनी हो इतिहास बरोवन काडप भोव करून त्याच काळात त्या काळात तो घडलो त्या काळात खूब म्हत्वाचें रामायण आणि महाभारताचं जर उदाहरण घेतलें जाल्यार दोनूय
जगभर पावल्यामध्ये जगभर गाजला. पण एक फरक असतो, रामायण हे ऐकून फाटलं खोबरं, रामकथा वेगवेगळे ऐकून वाल्मिकी माझे चरित्र विकसित केले आपले कथेत आणि बळीले किती भाषांनी आमचं बघून. महाभारत हे आय विटनेस निमित्तानं बळीले, त्यासुद्धा वापरला आय विटनेस. व्यास ऋषी जो त्यावेळा प्रसिद्ध आशिल्लो ताणें तें पळयलें, जो तातूंत इंटरॅक्ट जालो कांय विशयांचेर, त्या मनशान बरयलें हातूंत फरक पडटा. हे आयकून किंवा अभ्यास करून बरयलें आनी हे प्रत्यक्ष पळोवन अनुभव घेवन बरयलें. तशेंच हें पुस्तक हें खूब वर्सां पयलींची गजाल किंवा म्हज्या जाणटेल्या वेळाची गजाल, खबर काडून कोणा कडल्यान तरी बरयलां अशाची गजाल न्हय. जें अशोक बाबान पळयलें त्या काळांत आनी अनुभवलें ताजेर हें पुस्तक आदारिल्लें आसा. आतां हो मुद्दो जो रत्नाकर बाबान आनी दिनेश बाबान मांडला, उपरांत कोणाचेर पुस्तकां आसा आनी त्या पुस्तकाची गरज कितें आसा. आसात तरी इंग्लिशींत एक मोठें पुस्तक आसा आनी दोन ल्हान ल्हान पुस्तकां आसा. कोंकणींत सदानंद काणेकारांच्यो यादी आसा. श्यामबाब वेरेंकार हांणी अभ्यास करून बरयलें ओपिनियन पोलाचें पुस्तक आसा. आनी बाकीची ल्हान बी बरयलें लेखन आसूंक शकता. तरी आसतना आनी पुस्तकाची गरज आसा. हांव एक फावट घडोवन वचून म्हणत जितली चड पुस्तकां ह्या विशयाचेर घेवन येता तितली बरी आनी गरजेची. कांय कारणां आसात वेगवेगळी. एक कारण आसा की गोंयांत कोणूच मनीस मेळचो ना आनी म्हाका खूब खूब विशेशणां लायल्यात ती करताना काडून उडयता. गोंयांत कोणूच एक मनीस मेळचो ना जाणें अख्ख्या गोंयांत ओपिनियन पोला वेळार कितें घडलें हें बरयलां. शक्यच नाशिल्लें. असो कोणूच मेळ्ळो नाशिल्लो की जो गोंयभर भोंवतालो काणकोण धरून पेडणे पर्यंत आनी प्रत्येक तालुक्यांत प्रत्येक गांवांत कितें कितें घडटा तें समजून पावतालो. खरें म्हळ्यार म्हजे पासून एक अडचण आसा. ओपिनियन पोलाच्या कॅम्पेनीक जागे वांटून दिले. सगळे कडेन सगळे वचनाशिल्ले. कांय कडेन फक्त युनायटेड गोंयचेच वताले, कांय कडेन फक्त काँग्रेसीचे लोकूच वताले आनी कांय कडेन जे राष्ट्रमता कडेन संबंदीत आशिल्ले वा तांकां कोंकणीवादी म्हणून वळखताले तेच लोक वताले. म्हजे वांट्याक पडिल्लो फोंडा तालुको, जो त्या वेळावेलो कट्ट्याक कट्टो तालुको ओपिनियन पोलाचो विलीनीकरणाचे बाबतींत. म्हणटकच म्हाका जर विचारलें पेडणें कितें घडलें ना, प्रामाणीकपणान सांगचें जाल्यार हांव पेडण्यां पावलो ना. सत्तरीत कितें घडलें ना, ताका सांगूंक जायना हांव सत्तरीत पावलो ना. पूण सादारण साश्ट फोंड्या मुरगांव ह्या भागांत हांव पावलां. थंय कितें घडलें तें हांवें प्रत्यक्ष पळयलां, अनुभवलां म्हणून म्हाका त्या विशयान स्पश्टपणान सारकें सांगूंक जाता. ह्या खातीर आतां वेगवेगळे लोक वेगवेगळे नदरांनी पळयतात, तांचे अनुभव वेगवेगळे आसतात. सदानंद काणेकाराच्यो ओपिनियन पोलांतल्यो यादी सांखळी भागांतल्यो आसात. त्यो दिवचल सांखळी भागांतल्यो त्या जाग्यार हांव पावलो, सांखळी भागांत पावलां. पूण चड न्हय. तो बरयता तें म्हाकाय बरें जाता. कित्याक तें हांवें पळोवंक ना, जें ताणें अनुभवलां तें हांवें अनुभवलें ना. किंवा अनुभवलो जाल्यार म्हाका याद ना. अशें जें अशें बाबान पळयलें किंवा अनुभवलें तें घडये हांवें अनुभवूंक ना. म्हाका तें कशें मेळपाचें
ह्यासाठी एकच दोन-चार एकच पुस्तक बरयलें आनी तें पुरो म्हणून आमी रावले जाल्यार तें पुस्तक परिपूर्ण जावचें आनी कितें घडटा ताजी एकच देख तुमकां दिता आनी दुसरें म्हत्व म्हणजे ह्या भशेन अशोकाक ओपिनियन पोल घडलो त्या काळांतलो ही खबर जाल्यार आपल्या बापाय कडल्यान किंवा आजा कडल्यान कांय म्हणून आयकूंक ना ह्या बरयलें तें स्वता जें अनुभवलें स्वता जें पळयलें स्वता जें वाचलें ताचे वयल्यान हें म्हत्वाचें आनी म्हत्वाचें कित्याक तें सांगता इंग्लीशींत पुस्तक आसा ओपिनियन पोलाचेर बरें मोठें ट्रायम्फ ऑफ सेक्युलरिझम पुस्तकाचें नांव ट्रायम्फ ऑफ सेक्युलरिझम बरोवपी कोण डॉक्टर शॅरोन डिसोजा आनी राजन नारायण डॉक्टर शॅरोन भुरगें आशिल्लें ताका ओपिनियन पोलाचेर स्वताच्यो यादी ना त्या वेळार राजन नारायण बरो भायर आशिल्लो ताणें ओपिनियन पोल पळयलो ना किंवा अनुभवलो ना म्हणून हांवें खूब फावटी बसले आनी दोगांयक आनी आमी चर्चा केल्या आनी तांचे तकलेंत पळय कितें वेगळें वेगळें आशिल्लें हांवें तें काडपाचो प्रयत्न हांवें केलो सामको सक्सेसफूल जावंक ना थोड्यो गजाली ताणें भितर दवरल्यो तातूंतलें एक नांव पुस्तकाचें टायटल कितें ट्रायम्फ ऑफ सेक्युलरिझम ओपिनियन पोल म्हळ्यार ट्रायम्फ ऑफ सेक्युलरिझम आनी काळ 16-12 आशिल्ले असेंब्ली 16 मगो 12 युगो ओपिनियन पोल जावन गेलो विलिनीकरण भायर उडयलें परत 16-12 परत इलेक्शन करतलो पूण जालो सेक्युलरिझम खंय आशिल्लो सेक्युलरिझम ताका तसली फोडली अक्षरशः तसली फोडली सांगपाक की हांगा सेक्युलरिझमाचो प्रश्न नाशिल्लो हिंदूची मतां आनी क्रिश्चनाची मतां क्रिश्चनाची 100% दिता कितले ते 35% जिखतले जाल्यार 50% वयर जाले उरिल्ले 16% खंयच्यान आयले हिंदू मदल्यान पूण ते ओपिनियन पोला पुरते जाले परत इलेक्शन जालें तेन्ना मोगो जिखलो आनी मोगो जिखतले आयलो खंय गेलो सेक्युलरिझम हो सेक्युलरिझम न्हय ही गोंयकाराची आपली अस्मिताय राखपाची जी सामकी कडक इच्छा आशिल्ली ताजें हें जरूर हें सेक्युलरिझमाचें आनी धर्माचो संबंद ना हांगा लोक जे सोदताले की आमकां 3000 वर्सांच्या इतिहासांत राजकारणांत चलोवपाची संदी केन्ना मेळ्ळी आमच्या इतिहासांत पयलीं खेपे आमकां ही संद मेळटा आनी ती तुमी वगडायतात ही संद आमकां जाय आशिल्ली हो विचार जर लोकांक पटलो म्हणून आमी ओपिनियन पोलाक जैत मेळोवप ना जाल्यार तें शक्य नाशिल्लें वर्सा ही सगळी एक्टिविटी सुरू जाली 61 डिसेंबराक गोंय मुक्त जालें 62 वर्स मदीं गेले चड व्हडली एक्टिविटी जाली ना 63 वर्सा भारत सरकारान गोंय दमन दीव संघ प्रदेश कायदो पास केलो पार्लमेंट त्या कायद्या प्रमाणे आमकां एक विधानसभा दिली 30 जाणांची आनी ह्याच्या त्या डिसेंबराक पयली वेंचणूक जातली विधानसभेची हें जाहीर केलें कायदो पास केलो मे म्हयन्याक ताका अवघे मदीं एक म्हयने आशिल्ले ते घडटकच मोगो पक्ष स्थापन जालो आनी मोगो पक्षाचें रिएक्शन म्हणून युनायटेड गोल्स पक्ष स्थापन जालो ह्यो सगळ्यो गजाली 1963 गेलो आनी अखेर डिसेंबरान इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनाक महाराष्ट्रवादी गोवंतक निवडून आयले तो पर्यंत मागणी महाराष्ट्रवादी गोवंतकाची आशिल्ली
आणि म्हणून केंद्र सरकार ती बरीचशी कामाला घेतली म्हणजे जवाहरलाल नेहरू अशिल्ले जे लोकांचे उपाव लोकांचे उपाध्ये वगत आले कोणाक येऊन घेतले समजून घेऊन घेतले पण जेन्ना महाराष्ट्राची गोमंतकाचे सरकार आयलें आणि सरकार लोकशाही लोकांनी निवडून दिली पण सरकार जेन्ना व्यक्त करता ती लोकांची इच्छा अशी मानत तेन्ना भारत सरकाराक ते डबल वेवस्था रावप शक्य जालें ना आपूण कांय दखल घेवन जवाहरलाल नेहरू हांणी सांगलेली ठराव घेतलो सरकारान की 10 वर्सां मेरेन गोंय केंद्रशासीत दवरचें 10 वर्सां मेरेन हो विशय काडचो न्ही कोणेच 10 वर्सांत तुमच्यो 2 पंचवार्षिक योजना चुकल्या ताजो सगळो फंड घेवन तुमी गोंयचो विकास करचो कित्याक गोंय ते नदरेन फाटीं उरला आनी मध्य प्रदेश आशिल्ल्यान भारत सरकाराच्या जाय तितलो पयसो गोंयांत घालूंक जाता जो जो नेम राज्याक लागू जाता तो मध्य प्रदेशाक लागू जायना राज्याक अमुकूच एक तुका मेळटलें मेळटलें आसा तशें ना हांगा जाय तितलो पयसो केंद्र सरकाराच्या दिवंक जाता ते करा ह्या 10 वर्सांनी मागीर ह्या प्रश्नाचो विचार करया महाराष्ट्राची गोमंतकान आयकलें महाराष्ट्राची गोमंतकान आयकलें ना आनी सरकार ठराव पास करूंक लागले ऑफिशियल ठराव पास करूंक लागले विधानसभेत प्रायवेट करताले नेहरू भायर पडले 1964 आनी नेहरू फाटल्यान लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री जाले ताजी पहिली ती केंद्र सरकाराच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्रातले मंत्री आशिल्ले तांचोय दबाव आशिल्लो पूण नेहरूचे बाबतींत तो लागू जालो ना पूण जेन्ना लाल बहादूर शास्त्री प्रधानमंत्री जाले ते स्वभावान मोग आमदाराक सगळे लाल बहादूर शास्त्री हो वल्लभभाई पटेला विशीं कडक मनीस न्ही मोग स्वभावान बरे मनीस तांणी हाची दखल घेतली आनी केंद्र सरकारान निर्णय घेतलो की गोंयांत मिड टर्म इलेक्शन घेवचें आनी त्या मिड टर्म इलेक्शनाक लोकां मुखार हो प्रश्न मांडचो विलीनीकरण जाय काय नाका आनी जो जिखता त्या पद्दतीन हें ठरोवचें कितली कॉम्प्लिकेटेड गजाल ती पळया इलेक्शन म्हळ्यार तूं कॅन्डिडेट आयलो तूं मत घालता तें पक्षाक घालता केन्ना 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 उमेदवाराक घालता किंवा आनी आनी कसल्याय कारणाक घालता हांगा मिड टर्म घेवन हें ठरोवचें हें कोणाक पसंत पडलें ना गोंयांत ताजेरूय मोठो बोवाळ जाला युनायटेड गोवन्सान विरोध केलो काँग्रेसीन विरोध केलो आमचे सारके जे वेगळे ग्रूप आशिल्ले तांणी विरोध केलो आनी तो प्रश्न फायलीन उरले फुडलो स्टेप घेवपाक लाल बहादूर शास्त्री दिले अशें म्हाका काम तांणी तो फाटीं रावले मागीर भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सुरू जालें आनी तें सोडोवपाक ताशकंदाक गेल्ले कडेन वचून लाल बहादूर शास्त्री आपले पेटयो गेले तशें ना पूण जो निर्णय घेतिल्लो ताजे सायडीन करून दवरिल्ले This is the only way to solve the issue of war. जो निर्णय घेतिल्लो मिड टर्म इलेक्शनाचो ताजे सायडीन शास्त्रीजींनी आपल्या हातान बरयले This is the only way to solve the issue of war. आता शास्त्रीजी भायर पडले ताजे पयलीं ती फायल पेंडींग उरली आनी मागीर ते गेले ती फायल तशीच उरली ताजें इलेक्शन जालें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जाली आनी हांगा एक मनीस येता दुर्दैवान आनी गोंयकारांनी ताका अजून न्याय दिवंक ना सरकारान तर दिवंक नाच पूण लोकांनी न्याय दिवंक ना हांव म्हज्या मित्रांक पसून सांगत उदय भेंब्रेचें चंद्रकांत केळीचें नांव घेवचे पयलीं
पुरुषोत्तम काकोडकर या मनशाचें नांव घेवंक जाय. हांव म्हणून इवन डॉक्टर जॅक सिक्वेराचें नांव घेवचे पयलीं पुरुषोत्तम काकोडकर ह्या मनशाचें नांव घेवंक जाय ओपिनियन पोलाच्या संदर्भात. पुरुषोत्तमराव काकोडकर काँग्रेसीचे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष आशिल्ले. ते हातीक लायिल्ले केंद्र सरकाराच्या हो प्रश्न कसो तरी सुटोवया नाजाल्यार आमकां फुडें वचपाची वाटच ना. तें आयकून घेनात म्हणून फ्रस्ट्रेशनांतल्यान ते उठले आनी ऋषिकेशाक गेले. ते वेगळें कारण सांगतात ते फ्रस्ट्रेशन म्हणटात तें मोडूं शकता. ते म्हणटात की आपण रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्माचेर बशिल्लो अकस्मात एक गाडी तातूंत घुसलो तो बदल ऋषिकेशाक पावलो. तातूंत ते सांगतात पूण हांव तो दोन कसो लायता की ते फ्रस्ट्रेशन आयकनात न्ही कितें करतले म्हूण तो उठलो आनी गेलो आनी एका सादवीचे झोपडींत रावलो ऋषिकेश. शेवटी बोवाळ ताका कितें केलो महाराष्ट्रांत किंवा ताका मारलो तितलो पसून आरोप जालो. बट केंद्र सरकार ताका सोदूंक लागलें देशभर पूण मेळना. निमाणे कडेन कशी तरी ताची कानार ती खबर पावली कोणाच्या भाऊच्या भाऊ म्हणटात ताका. हांव भाऊ काय केली कारण भाऊ साहेब मानवताले आनी भाऊ साहेब काकोडकर आसले. म्हणटकच ती कानार वतकच ताणें दिल्लीक कळयलें की आपलो हुस्को करनाकात आपूण हांगा बरो आसा आनी जून म्हयन्यांत आपूण दिल्लीक येता. आनी त्या प्रमाणे भाऊ काकोडकर जून म्हयन्यांत दिल्लीक आयलो. हो इतिहास खूब महत्वाचो ओपिनियन पोलाच्या बाबतींत. ओपिनियन पोल आयलो कसो हो प्रश्न जर कोणाक विचारलो तो कोणा एका मनशाचे तकलेंतल्यान अकस्मात आयलो ना. हो भारत सरकाराच्याय तकलेंतल्यान आयलो ना. कसो आयलो ताचें कारण वेगळें. तें सांगूंक सोदता. जुनांत आयलो भाऊ काकोडकर दिल्ली आनी पयलीं मेळ्ळो कामराज नायर तुमकां याद आसतली तो काँग्रेसीचो ऑल इंडिया काँग्रेसीचो अध्यक्ष. कामराजान सांगलें पळय हो इश्यू आतां काँग्रेस पार्टीच्या हातांत उरूंक ना. हाजेर सरकारान निर्णय घेतला तूं कितें सरकारा कडेन उलय. म्हणून भाऊ काकोडकर उठलो इंदिरा गांधी मारल्या ती प्रधानमंत्री. इंदिरा गांधीन सांगलें आपूण हात लायना रे बरो. हांगा शास्त्रीजीन सामकें बरोवन दवरलां दिस इज द ओन्ली वे टू सॉल्व गोवाज इश्यू. आपूण त्या पार्टीक हात लायना. डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर मोरारजी देसाय भाऊ काकोडकर उठलो मोरारजी देसाय लायला. मोरारजी देसाय ताचो भोगलो. ताणें भाऊक विचारलें मिस्टर काकोडकर यू आर कन्फ्यूज. Cabinet decision is cabinet decision. You cannot take it. कित्येक शब्द वापरले ते तुका समजणार नाही म्हणून त्या कॅबिनेट डिसिजन त्याचा करून बोलून जायला बऱ्याच समजूया कोणाने त्याची सुचवणी केली तो विरोध करतो. मोरारजी देसाई झालेला भाऊसाहेब उठलो भाऊ काकोडकर स्वतः पाठीला पडायला तुमचं नाव वळखीचं असं प्रकारे स्वतः पाटील वर्षी महाराष्ट्र कोकणातलो तो महाराष्ट्र पूण ताजो गोंयच्या राजकारणा कडेन खूब संबंद आशिल्लो येतालो वतालो आनी खबर आशिल्लें लोकांची इच्छा कितें आसा. तो भाऊ काकोडकराचो विशय सारको समजलो की मिड इलेक्शन घेतल्यार परत 16 बारा जातले आनी 16 बारा जावप म्हणजे 16 आमदार मोगोवचे तुमीकरण जाता. मुंबई दुश्मनाचो शिको बेसिकली त्या न्यूट्रल इलेक्शन हो मार्गांनी हो प्रश्न सोडोवपाचो. सकाळ पाठीमाग तो पकडलो आनी सप्टेंबरांत 1966 ती खबर येता. 1966 सप्टेंबरांत काँग्रेस पार्लिमेंटरी बोर्डाची बसका जावपाची. थंय स्वता पाटीलान हो प्रस्ताव मारलो की कॅबिनेटीन मिड इलेक्शन अशें ठरयलां पूण तो मार्ग योग्य जावचो ना.
किती आमदार निवडून येतात आजीवनान तुज्यान लोकांक कितें जाय ह्या विशयाचेर ते ठरवूंक जाय ते कितें करपाचें तर ताणें ओपिनियन पोल शब्द वापरलो ना ताणें म्हळें की देर शूड बी ए मेकॅनिझम by which you ascertain the wishes of the people by placing before them only one issue. कॅन्डिडेट ना उमेदवार ना तो फक्त इश्यू लोकां मुखार दवरता आनी इश्यूचेर लोकांचें मत घेता आनी लोकमता प्रमाणे ठरयता. खरें म्हळ्यार हाका रेफरंडम म्हणटात. निधीसाई हें उतर आसा पूण तें दोन राष्ट्रां मदीं घडत जाल्यार वापरतात. रेफरंडम म्हणटा तो अशें की खंयच्याय विशयाचेर जर सरकाराक लोकमत जाय जाल्यार रेफरंडम हे इंग्लंडाक खूब फावटी घडटा पूण आमच्या संविधानात रेफरंडम ना. आमच्या संविधानात रेफरंडम घेवपाचें प्रोविजन ना. म्हणून ताका तो विशय मांडलो सका पाटीलान आनी त्या विशयाचेर इंदिरा गांधी उबी रावली विरोध केलो ना. मुरारजी देसायाक विरोध केलो ना आनी ताका लागून तो प्रस्ताव पास. तो प्रस्ताव पास जातकच फुडें वचूंक जाय. फुडें वचूंक जाल्यार संविधानांत कांय प्रोविजन ना म्हणून तांणी कायदो केलो. गोवा डबल ड्यू ओपिनियन पोल एक्ट 1966 आनी रोखडीच तारीख जाहीर केली 16 जानेवारी फुडल्या वर्सा ओपिनियन पोल जातलो. काम म्हणजे इलेक्शन कमिशनाचें कित्याक तांचे कडेन वेगळी लिस्ट आसता कॅन्डिडेटांचे बाकी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता आनी बॅलट पेपर तयार करून फक्त 2 गजाली विचारल्यो. तुका जर विलीनीकरण जाय कुणाचेर शिक्का मारा आनी तुका जर नाका जाल्यार संघ प्रदेश चालू ठेवा 2 जणांचेर मारा. करूंक शिको. खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचें नांव ना खंयच्या उमेदवाराचें नांव ना कांय कांय तो करपाचे वेळार प्रश्न आयलो घर खात्याक सगळें काम करपाचें घर खात्याक. ताजो सेक्रेटरी आशिल्लो LP सिंग हो ICS ऑफिसर. ताका प्रश्न पडलो की हांवें मेकॅनिझम हो शब्द वापरला प्रस्तावात कायद्यात काय मेकॅनिझम म्हणून सांगून एक स्पश्ट पडा. ताणें हें नांव सुचयलें ओपिनियन पोल. आता नाव सुचयलें ताका जर आदर म्हणटले जाल्यार LP सिंग इज द फादर ऑफ ओपिनियन पोल. ताणें नांव घालें त्या प्रमाणे कायदो जालो आनी कायदे प्रमाणे मागीर ओपिनियन पोल जालो. तो इतिहास करून जालो. हो जो इतिहास आसा हो इतिहास सगळ्या गोंयकारांक आनी फुडले पिळग्यांक कळपाची गरज आसा. हें एक ट्रेडिशनल पुस्तक अशें म्हणूंक जायना. खूब पुस्तकां जाय ह्या विशयाचेर कोणायेन अभ्यास केल्ली पुस्तकां जाय. वेगळे वेगळे वाठारांनी कितें घडलें तें हातूंत सांगूंक जाय आनी त्या खातीर जितली पुस्तकां येता तितली बरी अशें हांव मानतां. आतां दुर्दैवान आमचे लोकूय थोडेशे इलिबरल सरकार आनी पॉलिटिकल क्लास पळय आसा ती सामकी इग्नोरंट आनी अज्ञानी. आयज दिसाची एक मोठी विसंगती पळयल्या. म्हाका हांसचें कळटा कारण कित्याक जाणा ते गांवांत बसल्यात तांचे मदीं हांव एक आसा. एकावन्न नाव्या ओपिनियन पोल दिसा मडगांवांत एक मोठो उत्सव जालो. 22-23 जाणांचे ओपिनियन पोलाचे हिरो म्हणून लेबल मारले आनी पन्ने बाजारांत व्हडले व्हडले फोटे काडून भायर वतात पावसांत उरतले अशे पद्दतीन लायले. आयची विसंगती अशी की हांगा अशोक बाबा सारको मनीस हे ओपिनियन पोलाचेर पुस्तक बरयता तातूंत कोणे कितें वावर केलो तो सांगता आनी ते ओपिनियन पोलांतले हिरो म्हणून तांचेर लेबल पळय मारला तांचे फाटे मडगांवांत रवींद्र भवनाच्या गुदामांत वाळके मदीं आसा.
आमची ओपिनियन पोलाचेर वावुरलेल्या लोकांविशींची भावना आमची म्हणजे आमची सरकार कोणाच्या लोकांची लोकशाही म्हणटकच तांची कशी आदर ना तुमी कुठं येवपाक नाका तुमी हार घालूं नाका पूण निदान तांकां बुजावट करून अशी दुस्माट दवरूं नाका म्हणटकच हेवटेन बोवाळ जाता जाल्यार तेवटेन ते हिरो तांकां हिरो म्हणटात तुमीच म्हणटात हिरो ते हिरो तुमी बुजावट दुस्माटता हे हांवें म्हणलें तशें पॉलिटिकल क्लासाचें अज्ञान आनी इनइग्नोरन्स तांकां ओपिनियन पोलाचें म्हत्वच कळूंक ना म्हणून आमी लिबरेशन डे मनयतात मुक्ती दीस मनयतात क्रांती दीस मनयतात ओपिनियन पोल दीस मनयतात बारीक पळोवंक गेल्यार हांव मुक्ती दिसाचें म्हत्व कमी करचो ना कित्याक म्हाज्या बापायन 16 वर्सां मुक्ती पोलाक काडला म्हणटकच हांव मुक्ती संग्राम म्हणून तो कमी केन्ना लेखचो ना पूण मुक्ती संग्रामाक आनी ओपिनियन पोलाच्या संग्रामाक एक मोठो फरक आसा मुक्ती संग्राम आमी केलो गोंयकारांनी सत्याग्रहाच्या मार्गान केलो क्रांतिकारी मार्गान केलो भारत सरकाराचेर दबाव हाडलो पूण अखेर गोंयची मुक्ती जाली ती भारत सरकाराच्या लश्करा कडल्यान गोंयकारां कडल्यान न्हय आमी बाव केलो ग्राउंड वर्क आमी केलें आमी भारत सरकाराक आग्रो केलो हट्ट धरलो दबाव हाडलो सगळें खरें पूण अखेर मुक्ती आमकां मेळ्ळी ती भारत सरकाराच्या लश्करी कारभारी लागून हें सत्य कोणाक ना जायना पूण सत्य स्वातंत्र्य सैनिकांक घडये दिसत की तूं आमचो अपमान करता किंवा तूं आमकां कमी लेखता काय म्हणून ना हांव कोणाक कमी लेखना तांकां जें शक्य आशिल्लें त्या वेळार पुर्तुगेजाच्या कन्झर्वेशन कार्याक पुर्तुगेजांनी केलें ओपिनियन पोल आमी गोंयकारांनी आमच्या बळाचेर जिखलो हो फरक ओपिनियन पोल जिखून दिवपाक आमकां भारताचें लश्कर येवंक ना आमी गोंयकारांनी महाराष्ट्रा सारक्या मोठ्या राज्या कडेन टक्कर दिवन तांचो पयसो तांचे बळ तांचे लिडर तांचे कडेन सगळे कडेन झगडून आमी जिखले खऱ्या अर्थान हें आमचें पयलें जैत हें भारतीय लश्करान केलें आमचे खातीर पूण गोंयकारांचे 3000 वर्सांच्या इतिहासांत हें पयलें जैत आमी केन्ना जैत जोडलें ना कितल्योश्यो राजवटी आयल्यो आमचें राज्य केलें आमी प्रजाच म्हणून जगले पुर्तुगेजाच्या काळांत आनी आदिलशाहाच्या काळांत कांय संघर्श आमी केले पूण तरी आमी जिखले ना आमी हरलेच आमी प्रजाच म्हणले राजकारभार दुसऱ्यांनीच केलो हें हाजें म्हत्व आनी एक म्हत्व आसा ओपिनियन पोल आमी जिखले म्हणून गोंयची विधानसभा उरली विलीनीकरण जालें पूण उरली ओपिनियन पोल आमी जिखले म्हणून विधानसभा उरली म्हणून गोवा दमन दीव राजभाषा कायदो पास जावंक पावलो तो कायदो पास जावंक पावलो म्हणून गोंयकारांची आयडेंटिटी गोंयकारांची कल्चरल आयडेंटिटी गोंयकारांची सांस्कृतीक अस्मिताय आमी दाखोवली आनी भाशाभार प्रांत रचनेच्या कायद्या प्रमाणे आमकां राज्य मेळोवपाचो अधिकार आयलो कल्पना करात आमची जर राजभाषा मराठी जाली जाल्यार गोंय राज्य जावंक पावचें नाशिल्लें घडये एक दीस विलीनीकरण बसून जावं ओपिनियन घेवन बसून कित्याक तुमीच तुमची राजभाषा मराठी म्हणून सांगली हांगा मराठीचें एक मोठें राज्य आसा ताका देखून तुमी इल्लेशें वाठारांत रावता विलीनीकरण जावंक शकता राजभाषा कोंकणी जाल्ल्यान भोवभाशीक भारतांत आमची एक स्वतंत्र अस्मिताय आसा हें आमी सिद्ध केलें आनी
ताका लागून अवघ्या 4 महिन्यानंतर आमकां घटकाळाचो ताजो पास जालो 4 फेब्रुवारी 30 मे घटकाळाचें उद्घाटन. आज जे 40 आमदार आमचे विधानसभेत बसतात जे 12 जाणांचे मंत्रिमंडळ राजकारणात चलयतात ते घटक राज्य मेळ्ळे म्हणून ताका पूण एकलोय वावुरलो ना. त्या 40 मदलो एकलोय वावुरलो ना ते मेळोवपाक. ते भोगताताच जे घटक राज्य मेळ्ळे आनी घटक राज्य मेळिल्ल्यान संविधानात राज्याक कितलेय अधिकार दिल्ले आसा कितलेय अधिकार आमकां मेळ्ळे जे पयलीं संघ प्रदेश म्हणून नाशिल्ले. म्हणटकच इतिहासांत पयले फावटी गोंयकार राजो जालो. कोंकणीन गोंयकार राजा केन्नाच जालो ना. गोंयचे भयेक गोंयकारांची राजवट केन्नाच आयली ना. ती पयली खेपे आयली ती गोंय घटक राज्य जालें तेन्ना. आतां तुमी विचारतले म्हाका की संघ प्रदेश जालो तेन्ना गोंयकारांची राजवट आयली ना. तेन्ना तर विधानसभा जाल्ली. आमचो मुख्यमंत्री आशिल्लो, मंत्री आशिल्ले, आमदार आशिल्ले. फक्त फरक आसा संघ प्रदेशांत आनी घटकांत एक मोठो फरक आसा. संघ प्रदेशांत मंत्रिमंडळ आसलें तरी अखेर निमणो निर्णय घेवपाची पावर लेफ्टनंट गव्हर्नराक, नायब राज्यपाल. मंत्रिमंडळाचो कसलोय निर्णय राज्यपाल काडून पेपर भास्कराक करूंक शकता ना म्हणूंक शकतालो. तो खंयच्यान येतालो केंद्राच्या नेमिल्लो ऑफिसर. पूण एक नेमिल्लो ऑफिसर लोकांनी निवडून दिल्ल्या 30 आमदारांचें धोरण पसून भायर उडोवंक शकता. खरें आमचें राज्य नाशिल्लें. घटक राज्य जाल्ल्यान आज कसलोय निर्णय घेवपाचो कसलोय कायदो करपाचो अधिकार आमच्या मंत्रिमंडळाक सरकाराक आयिल्लो आसा. पूण स्मृती लोक आसा बाबा हे आमी भोगतात ते आयले कशें कोण वावुरलो ह्या खातीर ना. सरकाराक कोण ताचें महत्वच पळोवंक ना. सरकारान की बाबा पयले फावटी गोंयच्या इतिहासांत गोंयकार राजो जाला ओपिनियन पोलाक लागून. हेंच जर समजून घेतलें ना जाल्यार फुडल्यो गजाली ओपिनियन पोल दीस म्हणप ओपिनियन पोल दिसाक कितें तरी गोंयचें बरें करपाचो प्रयत्न करप हें केसलें आसा. तूं जर ओपिनियन पोलाचें म्हत्वच समजून घेना जाल्यार केसलें आसा. ते खातीर ही जागृताय निदान फुडली पिळग्यां मदीं पावं. तांणी जरी ओपिनियन पोल पळोवंक ना तरी ती तांचे कडेन पावं. तांचे मदल्यान ते लोक प्रतिनिधी निर्माण जातले. तांणी तरी हें काम करचें कारण हें इतिहासीक. ही घडणूक इतिहासीक कारण इतिहास बदललो. जे गोंयकारांक पर्यंत फकत प्रजा 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 म्हणून जगत आयिल्ले ते राज्य जाले. कितली मोठी क्रांती जाली ओपिनियन पोलाक लागून. तिची दखल गोंय सरकारान घेवचें आनी लोकांनी तें करूंक लावचें हें घडोवंक जाय. त्या खातीर अशी तरेची पुस्तकां जितली येत तितली बरी अशें सांगता. एक गैरसमज आसा. खुबश्या कॉलेजांतल्या युनिवर्सिटींतले शिक्षक आनी विद्यार्थी समजतात की ओपिनियन पोल म्हणटा तो कोंकणी चळवळीचो भाग ना. ओपिनियन पोल वेगळो कोंकणी चळवळ वेगळी. ओपिनियन पोल हो एसेंशियली राजकीय मुद्दो. तुजो फाल्यांचो पॉलिटिकल स्टेटस घडोवपाचो मुद्दो. आतां तातूंत कोंकणी भाशा हो एक मुख्य मुद्दो आशिल्लो पूण ती कोंकणी चळवळ न्हय. कोंकणी चळवळींतल्यान मुख्य ओपिनियन पोल येवंक ना आनी ओपिनियन पोलान कोंकणी विशीं कांय घडोवंक ना. ओपिनियन पोलान कितें ठरयलें विलीनीकरण नाका. आसून तशें संघ प्रदेशाचेर तशें उरलें.
कोंकणीची निर्णय घेतलो ओपिनियन पोलांतल्यान तर तो कोंकणी चळवळीचो भाग न्ही पूण ओपिनियन पोलाचो उपयोग कोंकणी चळवळीक जालो आसा हें कशें 1963 गोंया मैदानार आमी कांय जाण कोंकणींतल्यान उलयले म्हणून आमचेर फातर मारले उलयले म्हणून विरोध कितलो आशिल्लो आदी कल्पना करा 1963 गोंया मैदानाचेर कोंकणींतल्यान उलयले म्हणून फातर मारले ही परिस्थिती आमी ओपिनियन पोला वेळार बदलली आनी हातूंत नगरबाबा राष्ट्रमताचो अभिप्राय उल्लेख केला तो सामको खरो कारण राष्ट्रमत जर नाशिल्लें जाल्यार आमी हिंदू समाजा मदल्या एका घटकाचें मतपरिवर्तन करूंक पावचे हें मतपरिवर्तन जालें म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखूंक पावले हांव तुमकां सांगलें तशें 75% क्रिस्तांव भुरग्यां ओपिनियन पोल हातूंत रिलीव करण्याचे विरुद्ध आशिल्ले ओपिनियन पोल जिखूंक पावचे तशें थंय आनीक एक 16% आयले ते हिंदू समाजांतल्यान आयले आनी खंयचे हिंदू समाजांतल्यान जो समाज 1962-63 98% प्रो मराठी आनी प्रो मर्जन हांव तेणी किंवा अशें पळय आमचे पिळगेंतले लोक नारायणवाद वतात जाल्यार तुमकां दिसलें सांगल्यार आपले हो तो कोंकणीवादी वापरता इतली कोंकणीवादी कमी आशिल्ली म्हणजे खूब कशे कोले आसात आनी कोल्या मदीं एकच कुत्रो दिश्टी पडटा हो तो कोंकणीवादीपण आयडेंटिफाय करपाक इतले थोडे आशिल्ले मात्र जावन मनोहर बाबाची कविता आसा एक्झॅजरेशन दिलें ती टायमार तातूंत खरी परिस्थिती कशी आशिल्ली आनी हिंदू समाज ओवरवेल्मिंगली मांजरा बरोबर आनी मराठी बरोबर तें चित्र बदललें पूर्ण बदललें थोडे बदलले आनी थोडे बदलिल्ल्यान आनीक 16% आमी एड करूंक पावले म्हणून आमी ओपिनियन पोल जिखले आनीक एक मजा आसा ह्या लोकां मदीं जाणीव विलीनीकरणाक विरोध केलो तांचे मदीं मराठीवादी आशिल्ले सगळ्या कोंकणीचे समर्थक आशिल्ले अशें समजूं नाका कांय जाण आशिल्ले जे मराठी आपली भाशा मराठी मानताले परंपरेन कोंकणी विशीं अजून तितले कन्विन्स जावंक नाशिल्ले पूण जाणपाक विलीनीकरण नाका म्हाका याद जाता भशेन हांव चुकता जाल्यार सांगता अशें विश्वास डॉक्टर कृष्ण मंगेश सलगरी तातूंतले एक डॉक्टर नरसिंह सरस्वती वेलिंगकार हे एक आनी भुरगे नापू सुकेकार हे एक तातूंत नाका पूण ते विरोध करताले विलीनीकरण नाका पूण आमी मराठी अशें लोक कोणाय असो थोडो जाता पूण अशेय लोक आशिल्ले आनी निमाणेकडेन पळय तो बहुजन समाज बदललो ताजे श्रेय खुबशे शाहू देसायल्या संघ प्रदेश ज्योती ज्योत वांटकर भोंवडी ताणें जागृती केली आनी त्या लोकांनी निमाणेकडेन समजून घेतलें पण कितें बऱ्याक पडटलें कित्याक सगळें भाशा इतिहास भूगोल इकॉनॉमीक वायबिलिटी हें सगळें कशें उलयलें आमकां कितें बरें पडटलें हो निमाणेकडेन प्रश्न आशिल्लो सर्वसामान्य मनशाचो आनी खंय जेन्ना ताका कॉन्क्रीट उतरांनी आंकड्यांनी स्पश्ट सांगलें की हो तुका लाभ जातलो हें नुकसान जातलें थंय तो मनीस बदललो एक देख दितलो जाल्यार हांगा खुबशे मराठी शाळांचे शिक्षक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले आसात आतां मराठी भाशीक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले आनी गोंय महाराष्ट्रांत घालया म्हणटात म्हणटकच ते खात्रीन विलीनीकरण म्हणजे आसतलें अशें आमकां दिसूं येता ना ताणें विरोध केलो ताणें विलीनीकरण नाका म्हणून सांगलें कित्याक सांगलें ते शिक्षक महाराष्ट्रांत गेल्यार स्टेज देंवताले अश्यो तरेक तरा एकठांय जावन शेवटी आमी थंय मेळूंक पावले जाचो उगडास ताकताक तितलो तितलो आतां
कडेन एक मुद्दो जो विचार करपा सारको हांव निर्णय दिला हांव विचाराक तुमचे कडेन सोडटा. ओपिनियन पोलाक एक वेगळी म्हत्व आसा. प्रचार सामको नेटान चलता दोनूय सायडीन. अशे वेळार MS प्रभू राष्ट्रमतांत आयले. MS प्रभू तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतकाचो सेक्रेटरी आनी म्हणालो भाऊ साहेब बांदोडकार तुमचे कडेन उलोवंक सोदता. आमची उलोवपाची सुरवात तयारी आसा. कोणा कडेन उलोवंक सोदता तुम्हाला ताका जाय एक प्रकाशक एक संपादक राष्ट्रमताचो आनी तो कोणतो धर्माचो करता तो नांव कोणाक नाशिल्लें कित्याक आमी तिगूय जाणां ती तातूंतल्यान फोटो सोडटा पूण ताका मेळूंक नाशिल्लो वळख नाशिल्लें ह्या ठिकाणी येवपाचें. त्या प्रमाणे आमी जेवणाक दनपारां जेवणाकूच येवपाचें तेन्ना आमी उडोवया. आमी सगळीं जाण गेले. आमची वळख करून दिली भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन प्रभू आनी तो गेलो. तो रावलो ना. मेजार एका वटेन भाऊसाहेब बांदोडकर दुसरे वटेन आमी तिगूय जाण. जेवता जेवता भाऊसाहेबान सांगपाक सुरवात केली. भुरग्यांनो म्हणून भुरगेंच करना न्ही हांव तरी भुरगोच. तुमचे परस हांवें कितलेशे पावसाळ्याचेर पळयले म्हणून हांव तुका सांगता तें तुमकां कळना तें समजावपा खातीर तुमकां आपयलें. सांग बाबा तूं समजावपा खातीर सांग. तर तुमी पळय आपल्याचेर आरोप करतात की महाराष्ट्राचें डॉमिनेशन आमचेर जातलें आनी तें आपल्याक जाय म्हणून आपूण हें करचो म्हणून ना. आपल्याक गोंयकाराचें डॉमिनेशन महाराष्ट्राचेर जातलें. आमी एक शब्द काडलो तोंडांतल्यान फक्त तो उलयलो. आमचे कडेन म्हणालो इतली बुद्ध आसा इतली कला आसा इतले वेगळे गूण आमकां दिल्ले आसा देवान जाल्यार आमी महाराष्ट्राचें डॉमिनेशन आसा तो कित्याक रावचें. आमी महाराष्ट्राचेर आमकां ही भूंय कशी पडटली आमच्या पुरुशांकां हे म्हाजे शब्दांत लागू शकतले. म्हणून तो सांगपाचो हेतू असो की गोंयची भूंय आमकां आमच्या पुरुशांकाक कमी पडटली म्हणून आमी आमचो पुरुशार्थ गाजोवपाक महाराष्ट्रीय पावले. आमी सगळे थंड सगळ्यांक पडले जेवले आनी जेवतकच विचारलें भाऊ आमच्यांनी कितें सांगूंक जाता. हय अवश्य आपलें आयकून तुमी कन्नड तुमी सगळ्यांक कमी घालता आनी हांवें ताका पटोवन दिलें की पळय डॉमिनेशन हें लोकशाही आंकड्यांचेर अवलंबून उरता गुणाचेर न्हू. महाराष्ट्राचे विधानसभेत 250 आमदार आसात. ती 250 आमदारांची विधानसभा कोण विलीन जायत जाल्यार कितले आमदार मेळटले. महाराष्ट्रातली कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार एक पूण गोंयांत 2 डिस्ट्रिक्ट आसात म्हणून गोंयचेर मोठी माया दया दाखोवन 2 मेळ्ळे. आतां हे 250 डॉमिनेट कशें करतले. शेवटी निर्णय थंय जातले कायदे थंय जातले. हें जें तूं येवजता पळय तें जाणें शक्य ना. हे 2 जाणांनी कितलीय तकली वरतीचेर आपली तरी तांकां जाय तें घडटलें अशें म्हणून ना. तुमकां ते सांगतात की तुमकां आपूण मुख्यमंत्री करतलो म्हणून अशें डायरेक्ट केन्ना जालें. मुंबयची कांय सभांनी आमी भाऊसाहेब बांदोडकराक मुख्यमंत्री करतले आमी करीत कितें बक्षीस म्हणून तुमकां त्या करपाक तुवें आदार दिलो. पूण फुडें कितें फुडें गोंयकारांक चान्स आसा. तुमच्या फाटल्यान कशें गोंयच्या बहुजन समाजाक चान्स आसा. आमी म्हळें फोंडे तालुक्यांत प्रचार करतात आनी आमी लोकांक कितें सांगतात जाणां आमकां पवार मुख्यमंत्री नाका आमकां चव्हाण मुख्यमंत्री नाका आमकां भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री जाल्यार जाता पूण गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक.
कारण तो आमकां आमचो दिसता पवार आनी चव्हाण आमकां आमचे दिसना कोणाय कामाक येतले मनशाक तो आपलो मनीस दिसतलो परके दिसचो ना आनी ते घडीक आमकां जाय आमकां तूं मुख्यमंत्री करिल्लो जाय आनी तूं मुख्यमंत्री उरतलो फक्त गोंय जाग्यार उरले जाय इतल्याचें आमचें उलोवणें सोंपलें आनी आमी काडचे आल्तिजाचेर तुमी कोणें पळयलो आसत तांगेलें घर पळय आसा ताका अशी इस्टाक सकाळ देंवता घरांतलीं स्वप्नां जगता ती सकयल देंवता म्हण आमी सकयल देंवन निमाणें स्वप्नाचेर पावले इतल्याच आवाज आयलो भुरग्यांनो रावात रावले घुंवले पळय जाल्यार दारांत पयर पावसाळ्यात उबो आसा आपणें तुमकां उदक भुरगीं म्हळें पूण एक सांगता तुमी पण जें कितें सांगलां ताचेर हांव विचार करतलो इतलें सुटलो आतां हाचें इंटरप्रिटेशन कशें करचें पूण जाल्यार बरोवपाचें ताच्या मनात तो विचार केलो काय कितें काय आनी खंयच्या अर्थान तो त्या उलयलो तें कळपाक प्रूफ ना अशा कांय गजाली आयल्यो कोण कोण उलयल्यात ताचे उजवे हात आशिल्ले त्या वेळार लोकूय सांगतात की आमच्या निमाणे कडेन जातात भावलो की तुमी दोवरपाक म्हाका जालो खरें कोण कळना की कोणें तरी ताजो पुरावो काडूंक जाय पूण सांगपाचो हेतू असो की कांय गजाली अज्ञान आनी इंडिफरन्स हातूंतल्यान घडून येतात आनी तें अज्ञान ना दाखलें जाल्यार अशे तरेच्या पुस्तकाची गरज आसा आनी ती येवची देखून अशें तुवें हें काम खूब बरें केलां आनीक अशे तरेची पुस्तकां वेगळ्या वेगळ्या तरांनी जर आयलीं एक मनोविश्लेशणात्मक पुस्तक असं येता की विलीनीकरण मागताल्या त्या मनशाची मानसिकता कशी आशिल्ली ती मानसिकता जर गुलामगिरींतल्यान आयिल्ली आशिल्ली म्हणजे कशी हांवें तुमकां सांगलें तशें 3000 वर्सांच्या इतिहासांत आमी आमचें राज्य केन्नाच चलयलें ना पूण आमकां राज्य चलोवंक येवचें ना आमकां कोणी तरी दुसरो जाय पुर्तुगेज कित्याक आयलो हाची जाण नाका म्हणून मागीर पुर्तुगेजाक धांवयलो आरे आतां आमच्या कोणी आमची कसली कोणी तरी जाय चलोवपाक आमकां चल आमकां जमचें हो जो न्यूनगंड किंवा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स पळय आसा तो कितलो ह्या मानसिकते फाटल्यान आशिल्लो ओपिनियन पोलाच्या इतले वेळ इच्छा नाशिल्ली कित्याक सगळ्यांनी महाराष्ट्र पळयलो 70च्या शेतकारांनी महाराष्ट्र पळयलो पळय नाशिल्लो पूण तरी आसतना भाऊ सांगता म्हणून आसता त्या वेळार ही जी मानसिकता ती आमी केन्ना काळजी केलें ना आतां सकयल केलें ना म्हणून कोणी तरी दुसरो जाय ही मानसिकता आमच्या सरकाराचेर आसा ते पुर्तुगाला कडेन करार करतात गोंयांत उदक कशें सप्लाय करचें उदक सप्लाय करपाची मागणी ज्या मनशाक ना ते परत पुर्तुगालाक आपयतात आमच्या भाशेन मदत कर म्हणून ही मानसिकता हो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स कळना म्हणून न्ही त्या घटनांनी बी कांय कारण आसा पूण आमचे कडेन जावचें ना तें दुसऱ्यानूच कोणें येवन करपाचें आनी आमी गुलाम कशे वागपाचे प्रजा कशी वागपाची ही मानसिकता ना जातली जाल्यार ती अशे तरेच्या पुस्तकांतल्यान जातली अशें म्हाका दिसता खूब वेळ घेतलो हांवें तुमी पासयेसान आयकले ह्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एक फावट शुभ कामत लेखक आनी प्रकाशक दिनेश बाब हांकां परबी घेवन हांव मागीर देव बरें करूं देवा खूब विस्कटावन ओपिनियन पोला संबंधान तुम्ही सांगलें आनी जायती आमकां नवी म्हायती मेळ्ळी ओपिनियन पोला वेळेर उदय वगैरे आसले कितलेय फावट आयकले तरी आमचें कान तुटलें जालें कार्यावळी
फार एक वेगळ्या कार्यक्रमात जातो. अशोक सरान म्हजेकडल्यान एक उत्तर घेतलें. कार्यावळीन ठरयताना उत्तर कितें, म्हगेलो वाडदिवस म्हणून तूं डिक्लेअर करचो ना. हांव म्हणटा हांव म्हणचो ना तुमगेलोच वाडदिवस, कोणा इन्वायट करता तांकांय सांगचो ना आपल्यालो वाडदिवस. हांव सांगना. आज आतां उदय बाबा उलयता आसतना सांगलें आज अशोक सराचो वाडदिवस म्हणून, आनी तें डिक्लेअर जालें म्हणजे सर हांव पात्ता धरिना. अशोक सराचो वाडदिवस हो आमकां खूब सुख दिलो, आनंद दिलो. कारण अशोक सर म्हणटा ते धैर्य शक्तिमंत. हांव तुमकां कांय एक दोन दीस सांगता. संग्राम पब्लिकेशन्स आज जर इतले नांवार रुपाक आयला, आज जवळ जवळ 117 तरी पुस्तक जालें आसा. ताका कारणीभूत अशोक सर. सुरवातेक हांव म्हजें पुस्तक काडलें, मागीर आनी एक काडलें, अशोक सराचें काडलें. अशीं 4-5 पुस्तकां जातकच This was 2010 बी आसा. आमी अशें बशिल्ले उलोवपाक, तर सरान म्हाका म्हळें की तूं आतां भायर वच. आमची पुस्तक काडली कोंकणी चळवळीक गरज आसा की लोकांची पुस्तकां घेवपाक, आनी तूं आतां बाकीच्या लोकांची पुस्तकां पब्लीश करपाक सुरवात कर. आपणाच सुदार कर. सुरवातेची खुबशीं पुस्तकां अशोक सरान म्हाका टायपसेट करून दिल्यां. आनी तांचे टायपसेट अशोक सर आनी अर्चना टिचरान उल्लेख केलो शिवम दोगांचोय आस्पाव आसता तांगेल्या पुस्तकांनी. व्याकरणाचो बाबतींत कसलोच भंय ना, खंय चूक कल्यो कसलोच हुस्को ना. आनीक तांगेले टायपसेटींग कितलें परफेक्ट आसता. बरोबर पावट करेक्ट करतात कोंकणी. आनी ह्या सपोर्टाक लागून म्हाकाय दिला आयलो आनी हांवें जायत्या जाणांची पुस्तकां इल्ली पब्लीश करपाक सुरवात केली. हाचो एक फायदो जालो म्हणटा तो कोंकणीच्या मळार जायतीं पुस्तकां आयलीं, वेगवेगळ्या विशयाची पुस्तकां आयलीं. आनी कोणें पुस्तक काडचें खंयच्याय विशयावयली वाट पळोवची परस विशय सदस्य करून त्या विशयावयलीं पुस्तकां करपाक म्हाका मेळ्ळ्यो. मागीर पर्यटकान सजेस्ट केलें अशोक सरान म्हाका की फक्त पुस्तकांक वेळ दिता रॉयल्टी म्हणून पुस्तकाच्या बाबतींत थोडो कितें तरी एक तांकां फायनान्शियल कितें तरी दी. कित्याक कितलीं वर्सां आनी कितलीं वर्सां आमी फक्त ना आमगेली कोंकणी पुस्तकां ती अशें म्हणून रावपाक जाय. लेखकाकय कितें तरी मेळपाक जाय, फक्त पुस्तकां मेळून लागना. आनी तेन्नाच्यान जशें जमता तशें हांवें थोडीशी हडपडी खूब प्रमाणांत हांव ती रॉयल्टी म्हणटना ताका पूण कितें फुलाची पाकळी म्हणून कितें दिवपाक सुरवात केली. हातूंतल्यान अशोक सराच्या मार्गदर्शनांतल्यान आज संग्राम पब्लिकेशन्स आज त्या जाग्यार उद्या सगळ्या जाग्यार पावला. आनी पुराय सर अशोक सरा वता. अशोक सर त्या खातीर तुमकां मनाक आज आपल्याक दिवपास. म्हजे लेखनाच्या संबंधान वचून अशोक सरान जायते फावटी गायड केला. हें अशें बरयलें तशें बरयलें हो विशय कितें बरोवपाक. पेपरांतल्यान तूं समलेखन करता जाल्यार हो तो विशय कितें. तांगेलें गायडन्स फक्त म्हाका आसनाशिल्लें, तें कोंकणी कला केंद्राकय आसतालें. कोंकणी चळवळींतले कोणी जर केन्नाय आयले कसलें आंदोलन जावपाक आसा जाल्यार तातूंतय आसताले. आनीक ओवरऑल अशोक सर हो फक्त टिचर फक्त लेखक न्ही. अशोक सराक एक बरो आर्किटेक्ट उरला. घडये म्हाका दिसता जर शिक्षक जर जावं नाशिल्लो जाल्यार घडये बरो नांवाजिल्लो आर्किटेक्ट ह्या गोंयचो जातलो आशिल्लो. हो हॉल जो आसा ही पुराय मांडणी अशोक सराची. ह्या हॉला खातीर जें कितें वापरलां तें सगळें अशोक सराचें. जेन्ना हो हॉल तयार जालो तेन्ना म्हळें की सर पयलो प्रोग्राम तुमगेल्या पुस्तकाचो प्रोग्राम आमी हांगा करया. बरें कशें दिवपाक. कल्ले जालें, सगळी तयारी जाली.
आपल्याला किती जाय बघा पोडियम असल्यावर पोडियम कोणा सांगया अशें म्हणून पोडियम सोदलो पोडियम भाड्यान ठरयलो बी तितलें आमच्या बागेला काल आनी काल हांव जर यो सगळी पळोवपाक जाल्यार पोडियम तयार जाता अरे हें म्हणटा साहेब करपा लागतालें गांवांत सगळ्यात पयलो सामान पडिल्लें आशिल्लें पायपां बिपां आसात सिमेंट घालली आनी परत दिनेश बांदोडकारा आपयलो आपल्याला सगळें सांगिल्लें सगळें आयकता आनी कालच्या दिसा ताणें हो पोडियम तयार करून दिलो अशें मनशाचो आज वाडदिवस सो हो वाडदिवस आमी कमी नासतना कशें आवडले हांव सगळ्याक विनंती करता की ताणी आमी वाडदिवस म्हणून कितें करपाचें येवजिलां तें हांगा प्रोवायड करचें व्हडे खोशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोता तुजो स्वर्गार कोरांजाचो साथ घालतात गायनाचो संसार 4 दिसांचो हांसून खेळून सारचो पुढे वागले मागता की ताणी फुलांचो पुरो घेवचो अशोक सराक पार्टिसा म्हणटा जाणटे मनशाचो ह्या वाडदिवस सांगना जसो तरी कोणाकय बायलेक पिराय विचारता न्ही आनी घोवाक तरी आपले तागेलो पगार विचारता न्ही तरी जाणटे मनशाक तांची पिराय विचारता न्ही अशोक सर आज 1 वर्साचो नाडो जाला ज्या वेळार हांव मागता अशोक सरा कडेन ताणी आपले गोंयचो नांव उठवलें नमस्कार त्या दिसा हांवें 2 पुस्तकां दोन पुस्तकां बरयलीं आनी ती 2 पुस्तकां 3 म्हयने पयलीं बरोवपाक घेतली आनी 3 म्हयन्यांनी तें पुस्तक कंप्लीट जावन दुसरें पुस्तक कंप्लीशन खातीर पावयिल्लें आनी त्याच वेळार पावस आयलो जोगलावणी जाली गडगडो आयलो आनी म्हगेले 8 दीस बाद जाले त्या पुस्तकान प्रिंट आवट केलो प्रूफ केलें हांवूच बरयता हांव टायपसेट करता आनी ते हांव टायपसेट डायरेक्ट करता ते कोणाचेर बरयना ते गेले म्हणटकीर कितें करचें आनी म्हजे कडेन बरयलें कांय ना आनी त्याच वेळार म्हज्या घरकान्नीन सांगलें तूं फक्त कितें पळय याद जाता तें टायप कर फुडें आपूण बरयता आनी तें पुस्तक ती जीव तें तयार जालें आनी इतलें सुंदर जालो खूब जाणांनी म्हाका ताचे बद्दल फोन केले बरें जालां हांव सगळ्यांक बरें हें एक म्हाका प्रोत्साहन करपा सारकें उलोवप जालें तें एमएस कंप्युटर म्हणजे खूब डॉक्टरांनी दिवचें पुस्तकां बरें दिसलें आतां त्या दिसा जे 75
दिसा दिसा हांवें शीन उदकांत दाखयलो तो म्हळ्यार आमच्या गोंयच्या जिणेंत 4-5 अशे इव्हेंट जावन गेले जे घटना घडणुको घडून गेल्यो त्या घडणुकां विशीं आमच्या सगळ्या जे पळय लिडर आशिल्ले फुडारी लोक तांची उदासीनता दिसतालीच पूण आतां लेगीत नवे तरणाटे जे आयले तांकां लेगीत ते घडणुकां विशीं कांयच कळून गेलें ना म्हणून म्हणटा आतां नवे तरणाट्यांक सुद्दां गोंय पोर्तुगीजांच्या सत्तेखाला आशिल्लें हें लेगीत आतांच्या तरणाट्यांक सगळें तुका खबर ना त्यो घडणुको म्हळ्यार एक पयली घडणूक साहित्य अकादमीची कोंकणीक मान्यताय सोंपेपणान कितेंच मेळूंक ना गोंयकारांक ताजे उपरांत राजभास कायदो ताजे उपरांत ओपिनियन करतालो आनी मागीर राजभास कायदो आयलो तेय चळवळ केल्या आनी मागीर स्टेट बोर्ड आयले पूण सगळे चळवळींचे सगळे प्रश्नाचे ते व्हड आशिल्ले ताचे खातीर वेगवेगळे वेगळी चळवळ करच्यो पडटा पूण ते फाटल्या सप्तकाचे व्हड आशिल्ले आनी थोड्याशा लोकांनी पयले लायनी घेतले त्या लोकांनी प्रयत्न केलो आनी आमकां स्टेट बोर्ड मेळ्ळो पूण ह्यो सगळ्यो कोणूच उलोवन दाखयना आनी कोणूच ताका म्हत्व दिना त्या दिसा हांवें सांगिल्लें की कमीत कमी 2 तरी घडणुको राजभास कायदो करताना ती घडणूक आनी ओपिनियन पोलाची घडणूक हें तरी हांवें इतिहास लोकांक खबर आसा सगळ्या खबर लोकांक सुद्दां तेन्ना ताका उतर केलें की हांव ओपिनियन पोलाचेर बरें करतां राजभास कायद्याचे म्हणजे मागीर घ्या जातकच आमी जेवता तुमी खबर म्हणटले आपूण राजभास कायद्याचे तांकां घेतला काय कितें म्हाका खबर ना ते दिसा ओपिनियन पोलाचेर हांव बरें करून प्रोग्राम जालो फुडें बाकी आशिल्लें तें आनी घरा येतकच हांव ताजेर विचार करता की कितें करता आनी अशी एक घडणूक घडली की हांव डिप्रेशनाक गेलो अशें म्हणटात लोक पेशंटाक कांय कळना पूण ताजे उपरांत 5-6 वर्सां गेलीं खुबशें कळ्ळें खुबशें भोगलें खुबशें सहन केलें आनी खुबशें शिकलो पूण तरी आसतना हांव सुरवाती उक्ती आसतना ना म्हणटा बरोबर ना तेन्ना म्हज्या रुमांत हाडून म्हज्या घरकान्नी कंप्युटर दवरलो जो भायर आशिल्लो तुका जाय तें सगळीं पुस्तकां जी हांवें आनी हांवें कितें जमता तशें बरयता पूण एक कळ्ळें की ह्या पुस्तका खातीर म्हज्या घरकान्नी म्हळ्यार संजना प्रकाशनाच्या कॉपी एडिटराक खूब त्रास आशिल्लो पळय आनी ते त्रासाचेर त्या त्रासा खातीर म्हाका म्हज्या घरकान्नी तिगाय जावन धन्यवाद जाल्यार देव बरें करूं तेच बद्दल दुसरें आतां संजना प्रकाशनाचे व्हडले व्हडले ताणें म्हाका सांगलें ताणी सगळी खबर सांगल्यो पूण ह्या वाठारांत एक
कोंकणीचेर आसा म्हणपाचो अभिमान जो आमकां कुडचडकारांक सांगेकारांक मेळ्ळा तो एक दिनो आसा आनी बरेच तोखणाय करपाचो आसा. तो बँकेची कंपनी सांबाळून कोंकणीचेर वावुरलो पुस्तकां बरयली काय पुस्तकां बरोवची म्हाका दिसता ते कोतान काही देडशे हांव पावले आसतली पुस्तकां जाल्यार पूण मोन्यांनी काम करता व्हडलो येना प्रसिद्धी तेची काय ना तरी तशें ना आनी हे सगळे कोंकणी सांबाळून घरचो संवसार सांबाळून आनी आमी एक घरात तीन चार जाणटेले तांची सेवा करी कोण वांकडे करनासो ना सगळे लोक सगळ्यांची सुद्दां तोखणाय करपाक जाय आनी सगळे आपण जाता जाणट्यांची सेवा करप हे एक मोठें काम आनी ती सांबाळून सुद्दां ते निशान केलां त्यामुळे सगळे कर्तव्य आशिल्लें कर्तव्य पूण सगळे कर्तव्य पार पडटात कर्तव्य करतात अशें ना थोडे लागतात जातात पिताचें मान आमी दवरतात आनी आपल्यालो जी आपली जीण आसा ती फुडें जाता. म्हाका अशें दिसता की दिनेशाचो ऑल गोवा लेवलाचेर ह्या बाबतींत प्रकाशनाच्या बाबतींत एक बरो सरकार जावपाक जाय आनी ताचें कार्य हें दिसना ते भितर जे जाता ते ताचें कार्य मोठें आसा आनी सरकार जावपाक सारकें आसा ती कोंकणीची सेवा आसा आजकाल करना पूण कोंकणी पुस्तकां छापून ती विकप हातूंत फायदो अजून पर्यंत तरी कोणाक जाल्लो ना करूं ना म्हणून म्हाका दिसता हे फावो जाता. दुसरे म्हाजे पयले पुस्तका बद्दल ताणें उल्लेख केल्लो आसा एक 4-5 तेजे उतर वर्सां एकाकी अशें 4-5 एकाकी जाल्ले 64 सुरू केल्ले 1964 आयले 69 आनी तेन्ना म्हाका मुद्दाम केलें की ती आतां लोक करतात आनी पुस्तकां तेन्ना येवपाक लागली कोंकणीची पुस्तकां सादारण 62-63 वर्सां उपरांत तुमी लोकांक खूब जागृती पडली पूण मागीर थोडी काडटाले तेन्ना म्हाका दिसता की हांवें पुस्तक छापून स्टेट करपी म्हणून म्हाका सुद्दां पूण तेजे वेळार हांगा नवो 67 सुरू जाल्लो प्रेस रोहिदास बांदेकर आतां आमी बाबू बांदेकर ताणें सुरू जाल्लो ताणें बरोबर ताणें 2 वर्सां सर्वोदय शिकयता ताणें सांगलें तूं हाड पुस्तकां पळोवया दिता तागेलो धंदो बुडून आशिल्लो रेशन कार्ड आनी बरें लेख कितें जाता तूं पुस्तकां हाड पयलीं ताणें मागीर सगळे मॅन्युस्क्रिप्ट घेतले ताणें सगळे टायप केले आनी 3 डिसेंबर 69 पयलें पुस्तक तो एक वाडदीस आशिल्लो म्हाजें पुस्तक प्रसिद्ध जालें हांवें व्हडलें फंक्शन केलें ना म्हाका आलो तेन्ना सादारण 90 कडेन पाविल्लो 90 कडेन पाविल्लो म्हूण त्या दिसा जात्रा आशिल्ली त्या दिसा थंयच जाग्यार हांवें प्रकाशन केलें आनी तें पुस्तक लायलें म्हजी कोणी म्हजो आनी ताजे उपरांत जवळ म्हाका वेसन एक पुस्तक घेवपाक लागलो आनी चड उमेद आयली कोंकणी साहित्य
संमेलनाचे अध्यक्ष त्यावेळेचा कुमार सुरदेव बाबा शिंदे. मडगाव गोवर्धन लेगेकर संमेलन झालंय आणि त्याने आपले नाव भाषणात माझ्या पुस्तकाचा उल्लेख केला. आणि प्रवास ते सगळे काय आता या पुस्तकाबद्दल या पुस्तक हवंय साधारणचं तांका शिक्षित करपाचो तांका विधान दिवपाचे हितून हे पुस्तक हांवें पयलीं पासून बरयलें. ते खातीर त्या पुस्तकांत हांवें गोंयच्या सुटकेची ते ठिकाणी जावंक प्रयत्न केलो. ते पयले करून हांवें सुटके बद्दल घालो आनी ताजे उपरांत हांवें बरयलां. आज काल तेच सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं आमचो प्रचार जालो कित्याक काणी सांगता रामायण महाभारत आमी आमचे गांधीले संस्कार घेताले गांधीले स्वभाव सुद्दां घेताले पूण आज काल जालां अशें भुरगे गांधीले म्हणून ताका न्हिदता आसतना आपूण काणी सांगता म्हणटा आमी सांगितलें ताका उपयोग ना आनी तातूंत मागीर पेपा पीग मोगली आनी अशें नीती बद्दल आमी काय करूंक जाय कांयच आयकून आमी अशें फक्त ते घालून आनी आतां परिणाम सुद्दां जाला की मारुतीची हनुमंताची सेवा करपी वचून आज काल ताका उपाय कितें म्हाका खबर ना पूण बाल साहित्या बद्दल आपल्या देशांनी सुद्दां दाखयना तो एक बाल साहित्याची करता तो बरयता आनी पुस्तकाय बरी वाचता तर तितके पर्यंत भुरग्यांनी पावता पुस्तकाचो उपयोग करून घेता म्हाका खूब आवडटा. केन्ना ही चळवळ आसा जें गोंय आसा ते गोंयाचे बद्दल हांव जेन्ना चिंतता तेन्ना दिसता की हे हाताचे बोटाचे नेक्स्ट तेन्ना आशिल्ले तरणाटे तांचे प्रयत्न यश घेवन हे जाले कशें गोंय बरें उरलें गोंय आमी ताणें सगळे पावले कशें गेल्या सुरवातीपासून हें बरें जायना म्हणजे मातशी निरीक्षणाची वृत्ती आसा आनी त्या खातीर म्हाका सगळे रोखूच तुका दोळे मुखार येतात सगळ्या कडेन उलयता सगळे तेन्ना पयलीं केला सगळे म्हाका खबर आसा आनी आज सुद्दां म्हाका दिसता एक स्वप्नांत अशें कांय ना नाजाल्यार म्हणी जर एक आपल्या लोकांनी कार्यक्रम लोकांनी एक फोटो आशिल्ले तर गोंय आज भावूक जाय गोंय विचारान पळोवन आनी ते खातीर हें पुस्तक म्हाका बरें दिसलें आनी बरें बरयलें बरें
लोकांनी स्वप्न पुराय करपाक संघर्ष जो केला आणि त्यांना ती स्वप्न पळाली पळायच्या कुठे सर कुठे उदयमान उलोपाची गरज ना आता देखील सांगण्याची गरज ना उदय कडक उदय कोणते व्यक्तिमत्व कसे असतात आणि आमच्या दिनेशांमध्ये दैव नाव तर ते दैवच मानतो ते मला म्हणून की उदय प्रमाणे की नाव उदय उदय याच नामाने बघितलं पाहिजे आणि उदय प्रमाणे आमची ओळखीची जोडी ना उदय तयार तुमचा मला असं तो आमच्या लाईनीचा कोणी माळकोळीचे रावळे 100 आणि पैसे
ते खातीर करून काडना म्हणून ती अशी असल्या तर बरें आसा देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आम्ही सगळ्यांच्या वतीन देवा कडेन मागया की तुमकांय म्हाळपय शेणलो तो बेगीन मेळूं. कॉम्प्युटर क्रॅश जालो आनी हार्ड डिस्क क्रॅश जाले आनी ती 100 पानां गेली आनी आतां ती परती सोदची पडटली नव्यान कितें बरयलें पडटा. ताका खातीर जेन्ना असो सिरियस विशय घेवन बरयता तेन्ना हे प्रश्न आसता. रोटरी कार्यावळ जाल्यार तुमी घरांत बसून आयकतात. तुमी बरे संख्येन आयले खूब आनंद जालो. कोविडाच्या काळांत बसून आज म्हाळशी सरान म्हणलें तशें कोवीड म्हणटा तें आज निमित्त जाला पूण कोविडाचो भंय आसा नवो वेरियंटाचोय भंय आसा. अशें आसतना तुमी गुजरात आयले. तुमचे उपकार मानपाक हांव मानता बाबा मेळ्या कडेन ताणें हांव येवन तुमचे उपकार मानले. वेगवेगळे मनाले जो कोंकणीची म्हाजे कडेन हांव ग्लोबल ओपिनियन पोलाची ह्या पुस्तकाचेर संजना पब्लिकेशन आनी प्रसन्न पदांचे घरावो दोगांच्या वतीन उबो आसा. पयलीं सुवातेर हांगा आमकां मुखेल सोयरे लागल्यात उदय बाब भेंब्रे. उदय बाबान भाशणां मुळाची विशेशण जी तांकां आमी दिली ती आमी विसरून वचची पूण ही विशेशणां लोकांनी म्हाका दिल्यात तुमकां आनी त्या विशेशणांत हांव आनी एक विशेशणाची भर घालूंक सोदतां. आनी अशें म्हळ्यार अतिताय जावचें ना की कोंकणी चळवळीचे आनी कोंकणी लोकांचे विश्वपितामह म्हणून आमचे उदय बाब त्या नदरेन लागल्यात. मानाचे सोयरे कमलाकरबाब म्हाळशी काणकोणच्यान गुजरात हांगा आयले. उतराक मान दिलो आनी हांगा आमचे मदीं आज आसा. तर उदय बाब भेंब्रे आनी कमलाकरबाब म्हाळशी दोगांयचे हांव आभार मानता. देव बरें करूं तुमकां. कोंकणीचे खुबशे मांडर आनी पत्रकार आसात. जयंतीताई आसा, टिचर आसा, नारायण बाब आसा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे लोक आमचे जमल्यात आमचे उतराक मान दिवन आमचे आमंत्रणाक मान दिवन हांगा आयले. तर तुमच्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमणे कडेन ही कार्यावळ सोंपतकर जेवनासतना कोणेच वचची न्ही ही आग्रहाची विनंती. तर सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणून हांव उपकाराक देव बरें.